वितत्म्या आमचे देवोनी दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये म्हणया ये पवित्रत्म्या आमचे देवोनी दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या आमचे देवोनी दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये सांगता ये पवित्रत्म्या आमचे देवोनी दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये गरजेत असलेले परचेक पावूंक ये गरजे असलेले परचेक पावूंक ये अस्कत मनाच्या सक्तेन भरूंक ये अस्कत मनाच्या सक्तेन भरूंक ये पवित्रत्म्या आमचे देवोनी दुःखाचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या आमचे देवोनी दुःखाचे बदलून संतोष हाडून ये कष्टांतल्यांची रुतान तमूंक ये कष्टांतल्यांची रुतान तमूंक ये नीतीन सुस्च्या प्रेरण जावन ये नीतीन सुस्च्या प्रेरण जावन ये पवित्रत्म्या आमचे देवोनी दुःखाचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या आमचे देवोनी दुःखाचे बदलून संतोष हाडून ये मोगमय पासासो आबाव भरूंक ये मोगमय पासासो आबाव भरूंक ये दुबावी काळजां भावार्थ जावन ये दुबावी काळजां भावार्थ जावन ये पवित्रत्म्या ये पवित्र आतुबार्या आमचे देवोनी दुःखाचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या आमचे देवोनी दुःखाचे बदलून संतोष हाडून ये हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. 다이건 스크라미 그리 보시오. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो रेतीरे कायल्या तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयलें हांव देव बरो दीस मागतां पयस पयसतावन तुमी आयल्यात तुमच्या काळजाचे अत्रे घेवन तुमचे मागणी घेवन तुमचे विनवणे घेवन हांगासर तुमी आयल्यात व्हडा बावडतान मोगाच्या भाऊ बहिणीनो बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना वस्त तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कड दिलें त्याच बावडतान हांगासर तुमी आयल्यांत आसता तुमच्या मागण्याचेर तुमच्या विनवण्याचेर तुमच्या काळजाच्या अत्रकाचेर जेजू ताचे आशिर्वाद घालतलो ह्या पुणशेतान तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार संतोशान तुमकां तुमी पाटी वेतल्यात तुमकां रेतीरे कायल्या समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटां आयची रेतीर चलोवन व्हरूंक आमच्या मदें आसात मानादीक बाप रिचर्ड गॉड्रेस कापुजीन केद्दाळे आमकां कुमो करतात पुणे
येनातल्या वेळार या कितेंय जाल्ल्या वेळार तांकां टेलिफोन केल्यार व्हडा मोगान हांगासर ते येतात. आजय तांकां दुसरें कार्यक्रम आशिल्लें कॅन्सल करून हांगासर ते आयल्यात. तांकां तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात जॉन फेरार्तावन येतात वाजंत्रां वाजोवन मागोवंक आमकां कुमो करतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. मोगाचें न्हू तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या बाबेने बापूरबाईचो स्वागत तुमकां आनी प्रत्येक तरान विकार बापाने आमकां स्वागत दिल्ल्याक तुमकां हांव आभार मानता. हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयचो दीस सोम्याक समर्पीत करया. खंयचोय दीस सोम्याक समर्पीत केल्लो तो आपुरबाय तरान सोमींत चलोन व्हरता. कित्याक ताचे सांगात आमी आराम केल्यार तो दीस आपुरबायेचो जाता म्हणटाली मदर तेरेसा. आनी ती म्हणटा म्हजो दीस पांत्यार साव म्हज्या सोम्या सांगाता आराम करता मागण्यांत रजरांत ताच्या स्तुतेंत ताका व्हरत्या तरान आभार मानून अर्घां दिवच्यांत म्हजो दीस हांव आराम करता. मात्र न्ही उपकरिस्ता दवरी हांव म्हजो दीस आराम करता म्हणटाली. आनी त्या प्रमाणे आज आमच्या अर्ध्या दिसाची रेतेर आमी त्याच सोम्याची स्तुती करून आराम करूंक जाय. कित्याक सोमी आमच्या सांगता सदांच आसा सदांच आसतलो आनी आमकां तो सांबाळटलो हें आमी समजून घेवंक जाय. कित्याक किर्तनकार 117 आमकां सांगता हालेलुया समेज राष्ट्रनो देवाची स्तुती करा. म्हणया आमी हालेलुया हालेलुया समेज राष्ट्रनो समेज राष्ट्रनो देवाची स्तुती करा. देवाची स्तुती करा. समेज राष्ट्रनो समेज राष्ट्रनो देवाची स्तुती करा. देवाची स्तुती करा. समेज राष्ट्रनो समेज राष्ट्रनो देवाची स्तुती करा. देवाची स्तुती करा. मोगाच्या बाबणे देवाची स्तुती आमी करता आसतना कितेंय आमचें तें आसा उणेंपण तें सगळें परतीकार दिवचो जावन आसा तो देव. सनुस्प देवा लागीं मागलें गेंचें तो ना म्हणना. कित्याक ताका कळीत आसा ताच्या भुरग्यांक कितें जाय जाय म्हण. त्या प्रमाणे आमी आमच्या स्तुते द्वारे जायते आमचे समस्या पयस करूंक जातात. स्तुते द्वारे जायते आमची जिवीत त्याच पवित्र सक्तेन बरोवंक आमकां जाता. त्याच स्तुतेंत आमी आत्मीक तरान बळवंत जावंक जाता. आनी त्या खातीर सोम्या सांगता आमी सदांच स्तुती करूंक आयतीन जावया. आमी सगळीं एक घडी भर उबी रावया मोगाचेनो. आनी सोम्याची स्तुती गायन आमी करता आसतना व्हडा ताळ्यान सगळ्या कोडेच्या हर एका विश्वान आमच्या थंय जावं दी तें संचलन सोम्याच्या मोगाचें सोम्याच्या वर्त्या विश्वासपणाचें ताच्या बावडतान आमी जियेत आसतना सोम्याचो जो जीव आमच्या तकलेंतल्यान तळये पर्यंत आसल्या हर एका शिरांनी तसो जीव मुखार सुन वचूं दी. तो जीव ताच्या वर्त्या सक्तेन भरून दी. जिवीत दिवंक आयलो जेजू आमकां संपूर्ण तरान जिवीत दिवच्याक तेत स्तुती आतां आमी करुया. संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला. 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 देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवून दिता. देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवून दिता. संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला. सांगता संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला. हांव तुजो निसगोळी तो
모지 모같이 실리 How to sow His glory 또 모지 모같이 실리 또가 서든 아이라 또가 대건 고샬 살라 또가 서든 아이라 또가 대건 고샬 살라 संतोष पावा उल्लास पावा सरकारतावन संदेश आयला संतोष पावा उल्लास पावा सरकारतावन संदेश आयला देव तुझा मोग करता देव तुका सोडून दिता देव तुझा मोग करता देव तुका सोडून दिता संतोष पावा उल्लास पावा सरकारतावन संदेश आयला संतोष पावा उल्लास पावा सरकारतावन संदेश आयला ताळी पेटवून सांडून केल्यांक सोदून आयलो सांडून केल्या तुका देखलो सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो हांव तुजो मोग करता सगळी रासा आपोवन व्हरता हांव तुजो मोग करता सरकार आसा आपोवन व्हरता संतोष पावा उल्लास पावा सरकारतावन संदेश आयला संतोष पावा उल्लास पावा सरकारतावन संदेश आयला देव तुजो मोग करता देव तुका सोडून दिता 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 संतोष पावा उल्लास पावा सरकारतावन संदेश आयला संतोष पावा उल्लास पावा सरकारतावन संदेश आयला हालेलुया 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 सगळे बरबडाच्या सम्यात आयला ऐजे सगळ्या वेळा रमका तुझ्या मकानवर सम्या सगळे वाटा पवित्र जरा नितळ कर सम्या तुझ्या वाटा आम्हाला रक्तदान देवाई सम्या तुझ्या आम्हाला रक्तदान देवाने हर एका भुरग्याच्या सगळ्या कुडीत जायते बरबड जाऊ दे हालेलुया जेजू हालेलुया 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 जेजू हालेलुया 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 जेजू जनाजे आम्हाला रगत सगळ्या करावने सम्या हालेलुया हालेलुया जेजू हालेलुया 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 समाधान नम करिया जेजू समरिया
Chandila bala 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 bala. Touch the blood at this very moment. Heal the blood. Heal them. Let your blessing come down upon here, Jesus. At this very moment, you come down. Jesus to आपड. Jesus तंगा बरेकर. Jesus हमका रेखला तुझा बरेकर. संत सांजियों हमका भागीदार कर सम्या. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हर गाने उकलाप सम्या तुका. वंदन तुका सम्या. सोरन सोरमा पार वर्ते स्तुति करो हमका रणा पहिला. तित्त स्तुति आम्ही आज करूया. या वेळा तगने केल्या वर्त्या कार्या कधी तगने केल्या वर्त्या बरेपणा कधी आम्ही देवा कार्याची वेळ स्तुति करूया. समेच्या नावान वर्त्या जराना आम्ही तकारच्या समेत आमचो देव तो आमच्या मध्ये आईला आमच्या जगात तो असा आमच्या जगात तो रावता. हर एक घडी तो आमच्या जगात दिसता. त्याच्या वर्त्यापणाका सावली समेच्या नावान सगळे वाटा दूर काढते. हांगा जाऊन एक आपल्या कार्या सम्याक समर्पित करता. आज कार्य की बरे बनाई की बळ जगत देतो समेत देव समेच्या नावान हल्ला ब्लड ती जोरे बाबा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगेच्या बाबायने समी आमच्या संगता आसा म्हणल्यार बघप आमकां सदांच आसूं. तो आमच्या संगता सदांच आसा. राज करता आमच्या जिवनांत तो येता. हर एक लागीं ताची गरज आसा. सांग बरो आज आमी तडफडे बघता. म्हजी भलायकी बरी ना. म्हाका समाधान ना. म्हजें थंय शांती ना. म्हज्या कुटुंबान बरें पडना. तर सोम्याक सांग. सोमी म्हणटा हांव आसा. तें सगळें सारकें करूंक हांव आयला. कित्याक संवसारांत आसलें उणेपण भरती करच्याक आयिल्लो तस सोमी आज तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत जियेता. तुका आनी म्हाका जायते सोडवण दिवच्याक आयिल्लो तो. आज ती सोडवण तुज्या कुडीची तुज्या जिविताची तुज्या आवडत्या जिवनाक जाय जालें बरेंपण दिवच्याक आयिल्लो सोमी आमकां सदांच पसता. तेच वर्तेपण आमी आज वाखाणया. ते सोमी आमच्या काळजांत आमी जागो दिवंक आसा. आमचें काळीज उक्तें दवरुया. तेच बेतलेम शहरांत नाजरेताच्या त्या गांवांत सोम्या खातीर कोणूय दार उगडलें ना. आनी एखाद्या वेळा मोरयेन आनी झुजेन तांचे कडेन विचारतना ताणें दार उगडलें तर तांच्या घरांत तो जल्मत आसलो. आनी आज तें घराणें वर्त्या 10 बाजाचें जातें आसलें. वर्तो संतोश थंय आसता आसलो. विचमेता थंय अजापांचो अजाप जावन आसलो. राय थंय जल्मत आसलो. कोणेंय तांचें दार उक्तें करूं ना. त्या देखून ताणें सोम्यान जल्मचे पडलें त्या कावणेर वचोन आनी कावणेर तो जल्मत आसतना थंय आसले मनजाती ताका सगळे स्वागत करी लागल्यो. ये तूं आमच्या मद्यागात आनी त्या मुक्त मनजाती मद्यागात ताणें जल्म घेतलो. आज तुज्या आनी म्हज्या काळजांत जल्म घेवच्या तो राखोन आसा. हर एका वेळा तो आमच्या काळजा भितर बिडार करूंक अत्रेकता. तर आमची काळजां मनां नितळ करून आमी सोम्या थंय एक जावया. सोमी आमकां म्हणटा ये म्हजे सरसी कश्ट केलें आनी वजन वयतलें न्हू. तुमचें वजें सगळें म्हाका दियात आनी हांव समाधान तुमकां दितलो. कित्याक बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो हांव समाधान दिवंक आयला. तें समाधान हांवें आनी तुवें बगच्याक आमी सोम्या मुखार गावया. सोम्याक वर्त्या तरान आमी आराधन करूंक आज हांगा जमल्या. सोम्याची स्तुती करूंक जमल्या. सोम्याक आर्गां दिवंक ताका दिनवास म्हणून आमी जमल्या. तर आमी सगळीं परत गावया आनी सोम्याच्या समोर आयतीं जावया. देवाच्या उतराची परगटणी जाता आसतना देवाचें उतर आमच्या मदगांत आमी आज जियेत आसतना तेंच उतर एवकरिस्तां मारिपात आमकां यथेश्ट मापान जायतें खाण जावन दिल्लो जेजू आमच्या काळजांत ताचें बिडार करून दी. गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार. कैसे करूं मैं धन्यवाद उपकार मिले प्रभु हसान. गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार. कैसे करूं मैं धन्यवाद उपकार
प्रभु हंसा, गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हंसा। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हंसा। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, अबारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, अबारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। तालियां बढ़िया। तुमसे मिले हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, अबारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, अबारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। सगळे एक घडीभर आमच्या हात जोडणं सम्या मुखार एक जावया। सम्यान दिल्ल्या त्या वर्त्यांची वीध आमी जियेवया। सम्याक आमच्या काळजांत बिडार रुसून दिवया। सम्याचें उतर आयकोंक आयतीन जावया। जो हांव सोंजल 6 अध्याय 53 ते 59 पर्यंत हें उतर आमी जायते फुडें आयकलां। परत तें आयकत आसतना हर एक घडये तें आमकां जिवीत दिवचें उतर तें यथेश्ट मापान जिवीत तें दिता। आमचें तें उणेपण आसलें भरती करून दिता। कित्याक तसलें फळां भरीत सक्ते भरीत जिवीत दिवचें उतर सम्यान आमकां दिल्लें जावन आसा। तेंच उतर आतां आमी आयकोंक आयतीं जावया। जो सोंजल 6 अध्याय 53 ते 59 पर्यंत। तितल्या सुद्धा एकामेकां वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशापदाचें मांस केल्या करीत आनी ताचें रगत पियेल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना। जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवांत उठयतलो।
कित्याक म्हजें मांस करें खाण आनी म्हजें रगत करें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंयची येता आनी हांव ताचे थंयची येता. जशें जिवन बापान म्हाका धाडलां आनी बापा वरवीं हांव जियेता तशेंच जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत हांव देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय. ते मोन पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. सगळे आमी बसया मोगाचे न्हू. आज तुमी सगळीं रेतेरीक आयल्यात. भोव खुशी. कित्याक रेतेरीक आमी येवन सोम्या सांगाता मागोवंक सोम्या सांगात एक जावंक आयल्या. कशी आहात तुमी हांगा आयिल्लीं? सगळीं बरीं आहात? वय बरीं नातलीं बरीं जावच्याक आमी आयल्या. थोडीं बरीं आसूंक ना जावंक बरो पूण बरीं जावच्याक आमी आयल्या. सोम्या सांगात एक आसा. आयच्या दिसा आमी ह्या रेतेरीक आयल्या. हांव रेतेरीन भागीदार जाता. रेतेरीक कित्याक येवचें? इल्लें व्हडल्यान सांगा आयकोन दी. रेतेरीक कित्याक येवचें? घरा आमकां रावोंक जायना त्या खातीर ह्या आमकां मस्त वेळ आसा त्या खातीर ह्या हांगा बरें जाता बसोंक म्हणून आनी एकामेकाक मेळोंक जाता म्हूण येवचीं. कित्याक येवचें? आयकना. देवाचें उतर आयकोंक. बोवा परबाय देवाचें उतर आयकोंक. देवाचें उतर आयकतना कितें जाता? आं समाधान मेळटा. वय समाधान मेळटा. देवाचें उतर आयकत आसतना समाधान मेळटा. जावंक बरो तडबडी जायती राय जावंक बरो आमच्या दैनंदीन दिसांत आमी जियेत आसतना जायते तडबडी आमकां ही राय आसता. ही राय सगळी काणोडोन देवाचें उतर आमकां समाधान दिता. तर एक देवाचें उतर आयकोंक दुसरें समाधान भोगोवंक. आनी कितें? आं आयकना. तुमचो ताळो इतलो हळू धाकट्या भुरग्यांनी उलयल्या बरें उलयता. व्हडा ताळ्यान उलय जाय मोगाचें न्हू. मनांत संतोष ना तर संतोष भोगच्या खातीर येवचें रेतेरीक. वय संतोष भोगच्या खातीर येवचें. व्हेरी गुड. कित्याक म्हळ्यार मनान संतोष ना तो संतोष भरून घेय जाय. आमी घरा बसून लक्षण तो संतोष येता म्हणून आमी बसले आनीक 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 आमच्या थंय संतोष उणो जाता आनी आमकां तातूंत भायर बारीक कश्ट मारता. मनान केन्ना संतोष ना म्हूण बघता त्या वेळा आमी संतोष येवचे. थोड्यांनी चिंचे आसा रेतेरीक वेचें म्हळ्यार फकत कश्ट आसल्यानी पिडा आसल्यानी या तांकां कोणाक समाधान ना देरेस्पर ना तांकां मात न्हय. संतोष भोगूंक आमी वेचें आनी संतोष आमी घेवचो असं जावंक पुरो आमचे थंय. तडबडी तो थोडो संतोष इल्लो उणो जाता आसतना परत तो संतोष भोगच्या खातीर आमी वेचें. आनी कितें? देवाक आर्गां दिवं. कोणें सांगलें तें? देवाक आर्गां दिवं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दोन ताळयो पेटया म्हळ्यार देवाक आर्गां दिवंक. वय देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. कित्याक? देवान केल्या सर बरेपणा खातीर. देवान केल्या सर बरेपणा खातीर. कितले जाणांक देवान बरें केलां हात उखला म्हळ्या. कितले जाणां देवान अरे हर एक लागीं देवान बरें केलां आज खंडीत जावन. एका दोन ताळयो पेटया खंडीत जावन. कित्याक देवान बरें केल्ल्याक ताका आर्गां दिवंक आमी आयल्या. पळया देवाक आर्गां दिवंक जायते फावटी कितें जाता की म्हळ्यार विणवणे जायते येतात. हांव रेतेरींत आसतना आमच्या रेतेरी मंदिरांत इतले विणवणे येतात. तातूंत काल जैत हांवें पळयल्या रेतेरींत 2 विणवणे मात्र आर्गां दिवचे. उरले सक्कडी म्हजो जागो इकून असो जाय. म्हाका बरें फ्लॅट जाय. म्हजें दिल्लें रीण फारीक जाय. ह्या दिल्ले पयशे म्हाका पाटी ये जाय. म्हज्या पुताक बरें काम जाय. म्हज्या दुवेक बरी सैरीक जाय. हेंच मोगाचें न्हू. काल 2 मेळिल्ले. एक पुताक बरें शिकोवंक
सीट मेळ्ळ्या का ती कॉलेजीक आनी एकल्यान कितल्या तेंपा जावन लागपाक 4 वर्सां जावन ती येवन मागोन आसली हर एक बुटी मागताली कारवारची आनी ती म्हणटाली फादर म्हज्या भावाक इल्ली हेच जालें आतां सैरीक मेळचें का ती मागा आनी काल तिणें विणवणी बरोवन गेल्या म्हज्या भावाक देवान सैरीक दाखोवन दिल्ल्या खातीर देवाक आर्गां दिया आनी उपरांत माथ्यार हात धरतना म्हणा लागली फादर ती म्हजीच आर्गां दिवची विणवणी हांवें केल्ली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भावाक सैरीक जाल्या हांव म्हणा लागली सैरीक जाल्या म्हूण मात सोडूं ना कितें करी लागली सकडी गेल्ल्या उपरांत म्हणा लागली तुमकां मागोवंक आसा पात्र फुडें मागा म्हाका इल्लें दुसरें काम आसा कळ्ळें गो तें दुसरें काम कोण तें चेडूं घट जालां पळय सैरीक जाल्या ताका इल्लें बेसांव दिया फादर फोनार म्हणी बेसांव दिया फादर म्हाका पळोवन रुचीक लागलें कित्याक म्हळ्यार तिची ती थस मागताली ती रेतेर मंदिरांत जावन खंय जावन ती कसलें स्पेशल रेतेर आयल्यार ती येताली तांकां मेळटाली म्हज्या भावा खातीर म्हाका म्हज्या भावा खातीर म्हाका थोडे फुडें आमी चिंता आमी मागलें म्हळ्यार पळय कळमीत नासतना मागचें म्हळ्यार तें कळमीत नासतना मागताली मागताली हर एक फुटी मागताली आनी आमच्या रेतेर मंदिर आयल्यार हर एक फुटी म्हाका म्हणटाली म्हज्या भावाक एक सैरीक मेळच्या खातीर मागा आनी जायते फुटी हांवें ती विणवणी घाल्ली आसा तर मोगाचें न्हू आमकां मेळिल्ले उपकार इतले आसात की आमी कितली आर्गां दिल्यार पावची नात पूण आमकां कितें जाता गोताय आमी चड विचारूंक वेता सोम्या म्हाका तें जाय सोम्या म्हाका हें दी सोम्या म्हाका तशें कर सोम्या म्हजी पिडा गूण कर सोम्या म्हजी कोरोस काड सोम्या म्हजे काले अलर्जी काड सोम्या म्हजे स्कीन डिजीज काड सोम्या म्हजी पाठीची दूख ती दूख वचोन सोम्या हें सगळें मोदगात देवाक आर्गां दिवंक आमी विचारता देवाक आर्गां दी जाय आनी कितें आसा गी रेतेरी कितें येवचें हांवें फस्ट उल्लेख केल्लो आज हालेलुया सर्वेस्पराची स्तुती करा स्तुती करचें मोगाचें न्हू कित्याक जायते फुटी आमी स्तुती करता आसतना आमचे थंय जायते कितले बंदड आसूं दी ते सगळे निकळोन वेताले कित्याक थोडेशे जाणांनी आमचे म्हजे लागीं कावन्सिलिंगा येता आसतना हांवें तांकां म्हणचें घरांत एक 15 to 20 मिनिट्स कंटिन्यू स्तुती करा पळया खंयची ती नाका जाल्ली वायट सकत तुमकां दोस्ता पळया कोण तो तुमकां वायट करूंक अत्रेकता ताचें बळ थंय सोलोवन पळया म्हणचें हांवें कित्याक ह्या स्तुती करण्याद्वारे आमी आमच्या बोवारी एक बोव आपुरबायची सुमेची वोय घालता आनी वोय घालता आसतना ताच्या भितर खंयची वायट सकत येवच्या बरी ना आमी चड जावन कितें चिंतचें गोताय कितेंय चड उणें जाल्लें क्षण म्हाका ताणें तें केलां गी पोरेकली म्हणा लागली खंय म्हाका तो व्यापार इल्लो उणो जाला म्हाका दिसता कोणें गे म्हाका माट केला हिच्या शॉपांत आसचें कितलें पोरनें व्हरून खावंक कोण तयार आसा हिच्या शॉपांत आसा म्हूण आमी व्हरून खायचें गी पयलें शॉप रिपेर करून सांगा तिका म्हळ्यार हांवें रिपेर म्हळ्यार हें करचें न्ही सिमेंट आनी घालची न्ही तिच्या शॉपांत आशिल्लें पयलें पोरनें काडून दी नवें घालून ताच्या बदलाक हिच्या मोतीन तें करच्या बदला हिच्या मोतीन केलां थंय धांवचें हांगा धांवचें मेळ्ळ्यार धांवचें मागीर अकरे कसोन बावाट आसलो होगडोन घेवचो ताच्या बदलाक बरें घेवन स्तुती कर ये शॉपाक ये बरी स्तुती कर पळया ती स्तुती कर पर आमकां एक 3 दीस कुसवार करूंक आसलो कुसवार करच्या पयलें सकडी म्हणा लागले फादर बरें कर मागा म्हणल्यार आमी सगळें मागलें कुसवार आराम जालो एक दीस सांजेर पीठ चूर मिक्स केल्लें चड उणें जाल्लें आसता तें कुक्कीसां करता आसतना बरी करून देंवोन अंत खंय ती हेणें तेणें दुसरे दीस काल म्हणा लागले वताय पीठ हाता केल्ले उपरांत फादर येया आमी सगळीं मागया तुमी हाचेर आशिर्वाद घाला मागलें आशिर्वाद घालें कित्याक फादर मॅथ्यू नायक बरें बेल पडटान म्हाका केदाळे म्हणटालो कितेंय आराम करच्या पयलें स्तुती करा आनी देवाक आर्गां दिया देवाचे आशिर्वाद मागोन घेया आनी हें हर एक फावटी आमी करतना जायतें बरें तुमी म्हणटात गे ना मागलें पयलीं कुक्कीसांत इतली बरी करून पुल्ली गी ही म्हणाली पळया फादर मागण्याचें बळ पळया फादर खंडीत जावं कित्याक आमी थोडे फावटी चिंतिना आमी थोडे फावटी चिंता हें घालें फारनेलिया हें घालें मागचें हें म्हाका नातल्यार जायना गी मोगाच्या भावान आनी भयणां सम्याचें आशिर्वाद स्तुती करता आसतना दाराळ मापान आमचे थंय वता कितलेशे जण म्हजे लागीं येवन थंय बसतात तांकां आराम करूंक कळना
ते म्हणटा म्हाका खंय आराम करचें म्हण कळना. एकलो बॉम्बेचो आयलो आनी म्हणा लागलो म्हाका जायतें उलोवंक आसा फादर. हांवें म्हळें उलय, कितलें उलोवंक आसा उलय, पूण म्हाका आराम करूंक कळना. आराम करूंक कळना, खंय सुरू करचें म्हण कळना. जायत मागया म्हळें सक्रामेंता मुखार गेले. हांव दोगांनी हात वयर केले, मागोवंक सुरू केलें, स्तुती केली. स्तुती करतना 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 संपूर्ण तरान तो फ्री जालो आनी उपरांत म्हणा लागलो आतां म्हाका खंय आराम करचें म्हण कळीत आसा फादर, हांव आतां आराम करतां. कर, बस, बसून कर. बऱ्या तरान उलय लागलो. 20 मिनिट्स कंटिन्युअस उलय लागलो. 20 मिनिट्स उलयले उपरांत हांवें म्हळें देवाक अर्घां दी. देवान तुजें तोंड सोडयलें, कितें तुज्या कुडींत तुज्या जिवनांत बगून आसाय तें तुवें भायर हाडलें आनी त्या द्वारे देवाक स्तुती करता आसतना सगळें देव वर्त्या तरान आमी कशें मुखार वच जाय म्हूण आमकां शिकयता म्हूण सांगले उपरांत तो म्हणा लागलो फादर हांवें चिंतलें कितले घंटे घटल्यान उलयचें कोणा म्हणून. आतां म्हाका कळ्ळें म्हज्या जिवनांत तितले व्हडले समस्या कांय नात. ते समस्या हांवें खण घेतल्यात मात्र ते समस्या सगळो देव संपूर्ण तरान निवारता. त्या समस्यांक जाय जाल्यार परिहार दिता म्हणा लागलो. आनी अकरेक वेताना तो म्हणा लागलो आय एम व्हेरी मच रिलीव्ड. हांव मस्त फ्री जालो फादर. म्हज्या काळजांत आसली ती दूख सगळी सोम्यान वोण काडल्या. कित्याक आमचें चड जावन सक्रामेंताच्या कोपेलांत कावन्सिलींग करचें आसा. आनी तो म्हणा लागलो ह्या कोपेलांत हांव बसतना ती सगळी दूख म्हज्या तावन पयस गेल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगेच्यान तर आमी रेतेरी घेवचे देवाक अर्घां दिवंक, देवाची स्तुती करूंक, समाधानान जियोवच्या खातीर, ते मातनी आसता देवाचें उतर आयकोवच्या खातीर, ते देवाचें उतर आयकल्लें तें पाळच्या खातीर आनी आमच्या थंय संतोष भोगच्या खातीर. संतोष, आतां संतोष भोगचो. फाल्यांचो आयतार कसलो आयतार तो? फाल्यांचो आदवंसाचो 3रो आयतार, क्रिस्तियानाचो 3रो आयतार. ताका आमी कितें म्हणटा? गावदेते संडे म्हळ्यार संतोषाचो आनी उल्हासाचो आयतार. कित्याक? कित्याक संतोष? कोण येवचो आसा? आं सैरो येता गे? क्रिस्त येवचो आसा तर क्रिस्त दोळे येवना गे? क्रिस्त येवना गे? क्रिस्त आयला जाल्यार क्रिस्ताच्या जनान जाल्ली ती परब आमी आचरण करतना व्हड संतोष. आमचे बर्थडे करतना आमच्या आवय बापायचे आमच्या सेरे देरांचे बर्थडे करतना कितलो संतोष आसता. भाव भयणीचो बर्थडे करतना कितलो संतोष आसता. तेच प्रमाणे क्रिस्ताचे जनान जाल्ले ती परब आमी आचरण करतना तसलो संतोष आमचे थंय उपजता. आनी त्या खातीर 3रो आयतार संतोषाचो उल्हास पावचो आयतार जावन आसा. तर आमी व्हडा तळान व्हडा मोगान देवाची स्तुती करूंक मुखार वचोंक जाय. तर आज आमी पळोवया मोगाचे न्हू आमच्या जिवनांत सोमी कसो आयला आनी तो कसो आमच्या थंय बिडार करता आनी ताका आमचे थंय आमी घेतलें तर कितें जाता म्हणल्या विशयांत थोडी शिकवण तुमच्या मुखार दवरता. आमी चड जावन एक गीत गायता. जिवीत दिवचें उदक पियोंक दी सोम्या आनी तान मोजे बागय. जिवीताचो उंडो दायें दी सोम्या आनी बूक मोजे तांबय. पळया जिवीत दिवचें उदक दी सोम्या आनी तान म्हजी बागय. जिवीताचो उंडो दी म्हाका सोम्या आनी बूक म्हजी थांबय. ही आमी चड जावन गायता आसतना आमी धडपड चिंतिना पूण हाचो अर्थ इतलो ग्रेस्त गायन बरयल्लो जावन आसा. संपूर्ण बरेंपण आमकां दिवचार आसा. तुमच्या मुखार एक निदर्शन दवरता मोगाचें. एक लगभग 5 वर्सां पयलें 4 वर्सां पयलें पट्टांत आसतना कन्नडा रेतेरीक एकलें भुरगें आयलें. म्हाका ताची वळख नासली. हांव फिजिकल हिलींग कुडीचे पेकोवणेचें आराधन करूंक थंय वेतालो आनी तें कर्ण फाटीं येता आसतना म्हज्या फाटल्यान धांवन आयलें. हांव म्हळें कितें जाय? ते म्हणूंक लागलें म्हाका तुमचे कडेन उलोवंक जाय. म्हळें आतां उलोवंक मेळना कित्याक म्हळ्यार तें मस्त बिजी शेड्यूल आसता. तुका जाय जाल्यार एक 2 मिनटां हांगात उलया म्हूण सांगलें. आनी त्या वेळार तें म्हणा लागलें हांव एक हिंदू
सली मैसूर युनिवर्सिटींत डबल डिग्री मास्टर्स डिग्री घेतिल्ले सायन्सांत डबल डिग्री मॅथ्स एज वेल एज फिजिक्स आनी ते म्हणा लागले हांवें पयले पटी ह्या रेतेरी मंदिराक येवचें आनी ह्या रेतेरी मंदिरांत आयिल्ल्या उपरांत म्हाका म्हज्या थंय कितें एक संतोश भोगता म्हजें आसलें सगळें टेन्शन काबार जालां आनी म्हाका हांगा रावया म्हूण भोगता म्हणा लागलो हांवें म्हळ्यार रावयेत 2 हप्ते रावयेत 2 हप्ते उपरांत परत पाटी वचत जाय मागीर उपरांतल्या रेतेरी घेवयेत आमची रूल ती आनी अशें आसता तें म्हणा लागलें म्हाका आनीक चिक्कें तुमचे कडेन उलोवंक जाय हांवें म्हळें तशें उलोवंक तुका जाय फाल्यां सकाळीं हांव कोंकणी सेक्शनांत तें आसता थंय तूं ये हांव तुका इल्लो वेळ दितां सांगल्या प्रमाणे 6:30 वरार एक्झॅक्टली कोंकणी सेक्शनांत तें आसा साक्रिस्ती लागीं रावलां आनी हांव गेलो आनी ताचे कडेन उलयलो आनी अशें म्हणटाना तें म्हणा लागलें म्हाका काजर जा म्हणून जायती वत्ताय करतात पूण म्हाका काजर जावंक खुशी ना कित्याक म्हळ्यार हांव एकदोळ काजर जाली म्हजें जीवन कशें आसता म्हूण म्हाका कळीत ना आनी उपरांत ते म्हणा लागले म्हजे खातीर मागा हांवें बऱ्या तरान काजर जावच्याक म्हाका पावो तो सोलो मेळच्याक मागा म्हणा लागलें जायत हांव मागतां भियेनाका आनी सांजेर ते दीस म्हाका परत आंतरीक गाय गुणकरचें आराधनाक वचूंक घाल्लें हांव गेलो परत येता आसतना धांवन आयलें फाटल्यान आनी म्हणा लागलें म्हज्या कुडींत आनी म्हज्या काळजांत आशिल्लें सगळीं दूख हळू जाल्या फादर म्हणा लागलें हांव म्हणलें वच बऱ्या तरान वच पूण ताणें विचारलें एक सवाल फाटीं गेल्ल्या उपरांत म्हाका एक बायबल जाय आशिल्लो फादर म्हजे कडेन कन्नडा बायबल आसा कोंकणी बायबल आसा म्हजो बायबल हांवें ताका दिलो आनी म्हळें तूं व्हरनोस घरा व्हरनोस पूण तुका सोडटा तें हांव पळयतां म्हणा लागलें तें हांव पळयतां तुमी दिया म्हाका व्हरून गेलें म्हाका मेजून 6 म्हयन्यांनी ताणें म्हाका फाटीं फोन केलें आनी तें म्हणालें फादर तेंत सुप्रिया तुमकां मेळिल्ली हांव कितें जालें फादर म्हाका सैरीक फिक्स जाल्या म्हाका सैरीक फिक्स जालें फादर म्हाका सैरीक फिक्स जाल्ल्यान तितलो संतोश ना कित्याक म्हळ्यार म्हजे लागीं काजर जावचो सोलो म्हाका एक करूंक सोडता गी ना गी कितें तें म्हळ्यार हांवें म्हाका बायबल वाचूंक सोडी जाय फादर बायबल वाचूंक सोडी जाय ह्या खातीर तुमी म्हाका जाय एक मास्टर्स डिग्री केल्ली हिंदू चली ती म्हणटा म्हाका मेळिल्लो सोलो ताणें म्हाका बायबल वाचूंक सोडल्यार पुरो आमी सैरीक जाल्ल्या क्षण कितें म्हणटा आसलें हांव कितलें भांगाराचें कितल्या पावंडाचें कार्यामणी घालताय गो कितल्या हजारांचो साडो काडटाय यामसी कसलो कितल्या मोलाचो पळय आमचे आज 8 नेट तुमकां कळीत आसा हर एकाक आमी आज संवसारी वस्तू वयर लाभतो न्हू आमी कोणें मागीर मुद्ये दिसा थोड्यांच्याक ते कालें तुमी काल दितात तें न्हवरो व्हंकलेक काणीक दिवंक न्ही मुद्ये दिता आतां आसा की ना गुत्तू ना म्हाका पूण पयले दिताली त्या दीस एकय म्हण एक ल्हानसो बायबल मेळटा की हाडणे सायबा कित्याक म्हळ्यार हांवें जायत्या जाणांनी आमच्याच पार्लरांत येवन विचारचें आसा कितें बायबलाची गरज पडली म्हणजे मुदी आसा फादर आमकां आज ताची गरज म्हूण दिसना पूण ही चली म्हणटा फादर म्हज्या न्हवऱ्यान म्हाका खाजर जाल्या उपरांत एकच सोडल्यार पुरो बायबल वाचूंक म्हळ्यार भुरग्यां मागया मेसोलो हांव तेजी जिणी कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यान आनी कितेंच मागोंक विचारूं ना मागया म्हूण सांगलें आनी सादारण काजर जावच्या पयले 7 दिसां पयल्यान ताणें म्हाका फोन केलें आनी तें म्हणा लागलें फादर मागणें देवान आयकलां कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या न्हवऱ्या कडेन उलयली आनी म्हजो न्हवरो ताका कांय विरोध ना बायबल वाचयत म्हणा लागला ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ರೀಡ್ बायबल म्हज्या सगळ्या आख्या जिवितांत आजुनी एका क्रिस्तांवान कॅथोलीक जावन आनी खंयचेय जावन अशें सांगलें हांवें आयकोना एक हिंदू चली म्हणटा
थाणे म्हज्या न्हवऱ्यान म्हाका बायबल वाचूंक सोडलें, म्हाका व्हरती खुशी जाता फादर, म्हाका व्हरती खुशी जाता. पळया ते जावन आसा आत्मीकपण. ताजे उपरांत ताचें काजर जालें. बोवा परबायतारान ते मागीर उपरांत म्हाका म्हणा लागलें, फादर कितलो बायबल वाचल्यार म्हजो न्हवरो ना म्हणना. फकत एका हप्त्याची रेतेर पडटा रेतेर मंदिरांत, एकच हप्त्याची रेतेर, दुसरें कांयच बॅकग्रावंड ताका ना. ताचे उपरांत ते म्हणा लागले, हांव कितें करता म्हण तुमकां सांगता, म्हाका कांय चड मागोवंक खळीच जायना, हांव दिंबेर पडटा आनी जस्ट देवा कडेन हांवें म्हणचें इतलेंच, म्हाका तुवें असलें वर्तें दिरवें दिल्ल्या खातीर हांव तुका आर्गां दिता, आभार मानता, म्हाका चड कांय सांगूंक येना म्हणा लागलें ते नेण्टें. भावार्थांत नेण्टें कित्याक म्हळ्यार ताका तो भावार्थ मेळिल्लो मात्र आसा, पूण तस भावार्थ गुंडायेन जियोवचें तें भुरगें देवाक खंडीत जावन मेस्वल्लें जाल्लें. आमच्या जिवनांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते फुडें आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमकां जायत्यो समर्थ विशयांत जाणवाय आसा. समर्थ जायत म्हळ्यार तुजी जाणवाय तुका जियोवंक, त्याच देवाच्या उतराचेर होंदोन जियोवंक फावो करिना तर तुजी जाणवाय खंयच्याय फायद्याची येवची ना. त्या देखून आमी देवाच्या उतराचेर होंदोन जियेत आसतना सगळें सों तो दिता. ह्या संवसारार अशें भांगार रुपें तात्कालीक 11 दिसा खंयच्या फायद्याक तुका येना म्हणटा जोचे पयलें पात्र, आनी उपरांत तो म्हणटा निमाणें उतर तें देवाचें ससनाच्या जिविताक. त्या देखून आमी गायता पळय, उता तुजें सोमिया जिवीत उजवाडायता, उता तुजें दनिया जिवी सुफळ करता. जिवीत उजवाडावचें उतर सोम्याचें न्हय, जिवी सुफळ करता तें सोडून उरलें सगळें आमी करता. हें आमकां करूंक जायते त्रास भोगतात, कश्ट मारतात. त्या देखून आमचें जिवीतय कश्टांचें जाता. देवाच्या उतराचेर होंदोन आज आमी जियेल्या तर धरावस्त मापान आमी फळ दिवंक शकतले. हांव पयले पेद्रूचें पत्र 1 अध्याय 18वी ओळ. फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पीटर 1 अध्याय 18वी ओळ आमकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजांतावन देवोन आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हणून तुमी जाणात. अशें सोडयल्ले रुप्यान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय, बगाड आयंबवीन आनी कथावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तांत. आमकां सोडयले भांगारान रुप्यान न्हय, क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तांत. त्या देखून मोगाचें न्हू आमी चड जावं मागतना, सोम्या तुज्या आमोली रक्तान म्हाका धुवन काड, सोम्या तुज्या आमोली रक्तान म्हाका पुसून काड, सोम्या तूं म्हाका तुज्या आमोली रक्तान नाणय, कित्याक ताज्या आमोली रक्तान आमकां धुवन काडिल्लें जावन आसा. आनी आमकां सोडोवच्याक आयिल्लो तस्सो जेजू जो सांजेल 1 अध्याय 1 ओळ, तो शब्द देवातें आसलो, जो शब्द देव जावन आसलो, तो शब्द ह्या संवसाराक येवन ताणें रूप घेतलें आनी आमच्या मोगा खातीर तो ह्या संवसाराक आयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तें आमी वर्ता तरान आयकल्लें जावन आसा. वेळा काळा पोरवे शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. पळया अपुरबाई तर आमच्या पादा प्रशांत पात्राबान भोव अपुरबाईचें कंतार घडयल्लें आसा. वेळा काळा पोरवी शब्द आसलो, तो शब्द देवा सवे आसलो, शब्द तो देव जावन आसलो, तो आमच्या मदगांत येवन जियेलो. आनी ह्या शब्दाची वर्ती प्रकारताय कितें म्हणून आमकां जो हांव परत सांगता, जो संवंजेल 1 अध्याय 14वी ओळ, जो संवंजेल 1 अध्याय 14वी ओळ आमकां कितें म्हणटा म्हणून आमी आयकव्या. जो संवंजेल 1 अध्याय
14वी ओळ. ओके. आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये चियलो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली त्याची महिमा आम्ही देखली. महिमा बापाच्या एकल्यास पुताक सहा जाल्ली आणि जो हांव ताचे विशयांत रुजवाट दिवन परगटले. पळया, जो हांव ताचे विशयांत रुजवाट दिवन परगटले जावन आसा तो शब्द आमच्या मदगात मनीस जावन आमच्या सांगता तो चियेलो आणि चियेवनूच तो आसा. पयलें म्हणल्यार बरी, चियेवनूच तो आसा आणि आमकां सदांच तो मेळोंक तयार आसा. आणि असलें बरेंपण आमकां देवान दिता आसतना आमी तें घेवन आमच्या जिवनांत जियोवचें. हो शब्द मनीस जाल्लो आमकां हर एका दिसा ताचें येणें आमचें थंय जाता. खंयच्या मारिपात? सुमेचें येणें आमच्या द्वारे आमच्या कुडीन जाता. खंयच्या मारिपात? आमी मिसाच्या बलिदानान कोणाक स्विकार करता? जेजू. पवित्र परम एवकारिस्तांत आमच्या कुडी भितर तो येता, आमच्या कुडी भितर येता आणि तो शब्द मनीस जाल्लो आमच्या मोदगात कितें जाता? मांस आणि रगत जावन बदलावण जाता. इंग्लिशान आमी ताका बरें म्हणटा, द वर्ड बिकेम फ्लॅश. देवाचो शब्द एवकारिस्ता मारिपात आमच्या थंय मांस आणि रगत जाता. त्या खातीर आमी म्हणचे देवाच्या शब्दाची समजणी आमकां आसूं जाय, देवाच्या उतराची समजणी आमकां आसूं जाय आणि त्या मारिपात ते देवाचें उतर आमचे थंय जल्म घेता. पवित्र एवकारिस्तांत ताचें येणें जाता आणि तें येणें जातना आमी दराबस्त मापान जिवीत जोडच्याक आयती जाता, शिवाय जिवीत उणें जावच्याक न्ही. त्या खातीर रिचीबान म्हणलें जावन आसा, आमी संतोष भोगूंक, संतोष उणो आसलो भरतीकन दिवच्याक हांगा आयिल्लें म्हणलें तें सत. संवसारी मांस न्हय तें संवसारी खाण न्हय तें, हें खाण जावन आसा सर्गीचें. संवसारी खाण केल्ल्या क्षण आमचें थंय रुपांतर जायना. रुपदर्शी आमी जाता जावंक पुरो. थोडे फावटी आमचे थंय जायती कूड वाडटा जावंक पुरो, पूण आमचे भितरलें तें जिवीत रुपांतर जायचें तर तें जावन आसा आत्मीक काण सोम्याचें आमी सेवचें. आनी ह्या काणा देखून आमी बळवंत जाता, सक्तेवंत जाता. त्या खातीर पारिजेवांक हें कळना. पारिजेवांक ताणें सोम्यान म्हणटा हांव म्हजें मांस खावंक दिता म्हणटना हाणें ताचें मांस आमकां खावंक दिवचें जाल्यार कशें विचारलें ताणें. ताचें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? तांचे ते सवाल वाचपी. कित्याक म्हळ्यार तांकां कळीत जावना ह्या मांसाची रूच, ह्या मांसाची टेस्ट, ह्या मांसाची सकत. ते मांस सम्याचें. त्या खातीर तो म्हणटा हर एक घडये तो म्हणटा. पळया जो सोंजेलो 6 अध्याय 52 आनी तो 52 वळीन तो म्हणटा आनी आमकां ताचें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? ताका प्रत्युत्तर जावन सोमे म्हणटा, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी तो सस्नाक जियेतलो. जिवीत दिवच्याक हांव आयिल्लो जावन आसा म्हणटा तो. आनी तसलें जिवीत तो दिवच्याक आयिल्लो. शब्द मनीस जावचें म्हळ्यार जिवांत भरचें न्हय, जिवीत जावचें, जिवीत भरचें आनी आमच्या काळजांत तसली बदलावण जावचें. ह्या खातीरच जेजून म्हणलें एक उतर आमी वापरता, पूण तसो अर्थ आमी समजलो जाल्यार भोव अपुरबाय जावन आसा. हांव आयलां जिवीत दिवंक. कसलें जिवीत? कसलें जिवीत? बरो न्हू? ओमतोच्या मापाचें, यथेश्ट मापाचें जिवीत दिवंक. पळया त्या देखून तो म्हणटा म्हजें मांस केल्ल्या करीत तुमचें थंय जिवीत आसचें ना, म्हजें रगत पियेल्ल्या खातीर करीत तुमचें थंय जिवीत जीव आसचो ना. ताका तो म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवच्याक, बरो न्हू ओमतोच्या मापाचें जिवीत दिवच्याक. तर ताणें दिल्लें तें जिवीत तेच वर्तें जिवीत जावन आसा.
ते मांस आमी हेर मांस केल्या बरें न्ही. आमी हेर मांस खाता आसतना फकत आमचे बायली शारिरीक वाडावळ जाता शिवाय आत्मीक वाडावळ तातूंत जायना. जेजूचे मांस केल्यार मात्र आमची आत्मीक वाडावळ जाता, बळ आमकां मेळटा, बळवंत आमी जाता. आनी आज आमी पळयता जायतीं जाणां रेतीरीक वतात, जायतीं जाणां आत्मीक कार्यांक वतात, जायतीं जाणां देवास्पण आपणावंक वतात. कित्याक तांणी ती रूस भोगल्या, तांकां कळीत आसा ह्या मांसाची रूस. आनी त्या देखून सोम्याचें मांस तो आमकां दिता तें आमी घेवया म्हणल्यार एका कारणा खातीर. आनी तातूंत जावन बरें जिवीत जगच्याक संतोष तांकां मेळटा, समाधान तांकां मेळटा. मात्र न्ही देवाच्या कृपेन आमी भरता म्हणल्या कारणा खातीर जायतीं जाणां आज रेतेरीक धांवतात. आज रेतेर मंदिरार रेतेर दवरल्यार जायतीं जाणां येतात. आमी चिंतूंक पुरो, पयलें मस्त जाणां येतालीं. जायतीं जाणां सांगतात पयलें काले पदां सुटतेचे मोटलांचे पांखे आसतना पडटा कितलीं जाणां येतालीं फादर. आतां पडटांत जण उणो जाला न्ही गे म्हणटात. जण उणो जावंक कारण कितें गे म्हळ्यार आज पडटांत 122 रेतीर पडटात न्ही. केरळांत 122 रेतीर मंदिरां आसात. पयलें आसलें एकूच रेतीर मंदिर, सगळें थंय धांवतालें. आज मेटा मेटा म्हणल्यार बरें आसा. आमकां पळया असलें देवाचपण आमकां पयलें खंय मेळनासलें, आतां कितलें. आमच्या मंगळुरांत तुमी पळयलें जाल्यार सोमारा एक सोनवारा म्हणसर जायतें आसा. सोमारा खंयच्याय मंदिरांत हांवें आसलें पळोवना थंय. उरलें हर एका दिसा म्हणल्यार बरी देवाचें उतर, देवाचें तें वर्त्या पुताचें मांस आनी रगत हर एका दिसा म्हणल्यार बरी रेतेर जावं दी, देवास्पण जावं दी, भक्तीपण जावं दी, हर एक कार्य आसात. तें तुका लोक जायतो वेता. आमी दडबडी मस्त नेगेटीव आमी वचना म्हण चिंता. हांव जायते कडेन वता आसतना हर एक कडेन पळयता लोक जायतो वेता. आनी त्या देखून आज तो लोक स्प्रेड जाला म्हळ्यार नानंता कडेन वता, दुसऱ्या कडेन वता. जांग बरो थोडे आमच्या दैविकाकूय येतात, जांग बरो सेंट आंटोनी आश्रयाक वतात, थोडीं थंय बचपे जॉन पॉल II ताचें पुंजशेत आसा थंय वतात, मुडीप वेतात, तेजन मुल्की वेतात, बिकारनागट्टे वेतात. असे जायते जागे आज आमकां आसात वचोंक आनी देवाचपण आपणावंक. त्या देखून आमी आत्मीक तरान बळवंत जावन आसा. आमी वीक जावना. आमी म्हणटा आतां मिसाक तरणाटी येनात, तरणाटे येनात म्हूण आमी सांगता. जाल्यार आमी आत्मीक तरान बळवंत जावन आसा. आमी कांय वीक जावन ना, आमी कांय दुर्बळी जावन आत्मीक तरान आमची ग्रेस्तकाय वाडोनूच वेता. हाका कारण जावन आसा जेजून आमकां सांगलें ती उतरां. जेजू आमकां म्हणटा मांस जेजूचें आमी खावंक जाय म्हळ्यार तें उतर आमी आमच्या जिवनांत जीर्ण करून घेवंक जाय. आनी त्या खातीर जेजू म्हणटा मातेव सुवांजल 4 अध्याय 4 वळ, सैतान ताका नाटता आसतना हे पातर आसले सगळे उंडे कर म्हणटा आसतना जेजू कितें म्हणा लागलो? कितें म्हणा लागलो? मनीस उंड्या मारिपात मात्र न्ही, देवाच्या तोंडांतल्यान हर एका उतरां जावन तो प्रेरीत जाता म्हणा लागलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगेचे भावन आनी भयणीनो, तर उतर जिवीत जावचें येवकरिस्ताच्या मिसाच्या बलिदानांत ही आमी समजून घेतलें जाल्यार जायतीं जाणां आमी चड आनी चड उर्बेन मिसाक वेत्या आसल्या. तर तुमच्या मुखार आतां हांव एक 3 आल्तारी दवरता. कसले त्यो आल्तारी आमी कशे मांडून हाडी जाय, आमी ते कशे रस जाय आमच्या जिवनांत. तर तसले आल्तारी आमी रचल्यो तर आमचें जिवन संतोशाचें, समाधानाचें, सक्तेन भरलेलें जावंक पावता. पयली आल्तार आमी पळयली जाल्यार ही कसली आल्तार? ही आल्तार कसली? कित्याक आमी उपयोग करता? मिसाच्या बलिदानाक. हाका आमी म्हणटा मिसाची आल्तार. ही मिसाची आल्तार आमी पवित्र तरान सोबायता, सुरंगरायता. जायते आमी केदाळे खंयचेय मिसाचें बलिदान आसतना मेळ्या वस्तूर घालिना, ताका बरें धवें नितळ वस्तूर घालता.
आनी त्या प्रमाणे तेचें डेकोरेशन करून बऱ्या तरान ते मांडून हाडटा हाका म्हणचे मिसाची आल्तार हांगा कितें जाता हांगा हां मिसाचें बलिदान जाता कोण भेटयता हां ह्या जागी आनी तुमी पळोवंक आयल्यात भेटोवचें सांगता ह्या जागान आनी लोकांक सांगता जावन भेटोवचें पूण मिसाचें बलिदान भेटोवचो कोण कोणाचें बलिदान तें जेजूचें कोण भेटयता जेजूच भेटयता तें मिसाचें बलिदान ह्या जागा मारपाक जावंक पुरो पूण थंय हजारासो जावन आसा जेजूच त्या देखून आमी गायता न्ही कुटुंब एकदम जमल्या आमी घरा देवाच्या उंडो वायन रुपांतर करूंक कोडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आमी कोणाच्या जेवणाक जेवणा सोम्या जेजू थंय एकवट्या बांदान मोगाच्या पळया कितले अपुरबाय पूर आनी गायता आमी कोलेकांतरां गायता आमी पुरा आतां आमचे कडेन डिजिटल आनी आसा सगळें गायता पूण तें गायलें आमी समजोन घेता गे भक्तीन उर्बेन आयल्या पळया कुटुंब एक जावन आयल्या कुटुंब एका मनाची आनी एका काळजाची जायती जाणां आज आमकां आनी एक सवाल विचारतात तुमी इतल्या मिसांक वेतात इतल्या मिसाच्या बलिदानान भागीदार जातात पूण तुमचे थंय कित्याक तसलें नवें साव पळोवंक मेळना कित्याक थंय अजापां जायनात हाका कारण इतलें कुटुंब एक जावन आमी भेटयना आसूंक पुरो आमी सगळे आयल्या सगळे आमी आसा हांगा पूण एक जावन आमी भेटयना त्या देखून आमचे थंय तसली घटाय ना आमचे थंय तसलें अजापां दिसोन येनात आमीन अजाप जावंक जाय अजापां म्हळ्यार काली एका कितेंय घडचें थंय न्ही अजाप म्हळ्यार जिणी परिवर्तन जावन रुपांतर जावन आमची जिवीत नव्यान रुपी जालें जाल्यार तें जावन आसा अजाप त्या खातीर पाद्रा कुमसारा बसता नितळ निर्मळ जावन एका मनाची आनी एका काळजाची जावच्याक आमकां आपण दिलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 उंडो वायन रुपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या आमी हांगा जमल्या तर उंडो वायन रुपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन आनी उर्बेन ताका म्हणचे आमी धांवन धांवी येसाय हांगा आवायला जेजू हांगा आवायला जेजू हांगा आवायला जेजू हांगा आवायला विजय अडका हांव मंगळूर DSC जेवडी रेतेर दिता आसतना म्हाका एक मीस आसलें कोडयाळांत तें मीस आमच्या कोपेलांत भेटोवन सकाळच्या 9 वरांच्या रेतेर जायते वाट आसा 1 hour 15 minutes ते वाटेक इतले फास्ट ड्रायव्ह करना वेता आसा म्हजे सांगता म्हजे रेतेर टीम आसले आनी 2 जाणां फुडले जावन तें आसलो 2 जाणां हळटार चलोन वेतात आनी थंयसर लागले ही क्रिस्तांव हांगी पावता म्हणजे ड्रेस पळयतना क्रिस्तांव मिसावेच्या पर्यंत हांवें म्हळें काल ती रेतेर आसली आतां मिसा घेवन आसा तर ते दिसार लागले आनी मिसाक वयची रीत सगी फादर आनी चलतना एक मूय सयत मोराना म्हणा लागली आनी चलतना एक मूय सयत मोराना म्हळ्यार तितले हळू येताले स्लो येताले तेदळ हांवें चिंतलें ही खेदळ येवन पावतात काय मीस आराम जालें काणिके वेळार येवन पावल्या काणिके वेळार येवन ती पावल्यात म्हळ्यार एक आतुराय ना असो जे हांवें ती आसा जंय ती आतुराय आमचे थंय आमकां पळोवंक मेळना त्या देखून भक्तीन उर्बेन आयल्या आमी जेवणा सोम्या जेजू थंय एकवट्या बांदान मोगाच्या तसलो मोगी आमचे थंय पळोवंक मेळना हांव पयलें फादर रॉनी म्हजो बरो फ्रेंड आसलो काटपाडी थंय केदाळ्यावेचें आसलें आयताराचें येनातल्यार तो म्हणटालो एक मीस म्हण येवन भेटय जायत हांव येता म्हण वेतालो थंय आनी गेल्ले ते केदाळे आमी कुशाल उलयताले हांव एक दीस तो म्हणा लागलो तुका कळीत आसा
आमच्यांत मुखले 3 बांक VIP दवरल्यात आमी म्हणा लागलो तो 3 बांक मुखले 3 बांक हांगा तुमी सड्ड आज ना त्या देखून हांगा 1-2 बांक उरल्यात आसून हांवें म्हळें कित्याक ते VIP कोणी येतात की तुमच्या हांगा VIP येतात म्हणून सांगलां ना तशें न्ही आमकां एक ती संवय जावन गेल्या हांवें कितलें अनाउन्समेंट केलें मुखार ह्या VIP कोणी ना ते ये म्हळ्यार कोणूच येना त्या देखून आतां हांवें सांगचें सोडलां म्हणा लागलो ताका हांवें म्हळें तुवें सांगची रीत सारकी ना आनी कशें सांगा जाय हांवें मोगान सांगलें इल्लें जोर करून सांगलें इल्लें मध्यम रितीच्या ताळ्यान ती सांगलें तिनी रितीर सांगल्यार कितले आयतार सांगल्यार मुखले 3 बांक बरो ना म्हणा लागलो ताका हांवें म्हळें मिस जाल्ले उपरांत हांव एक तुका अनाउन्समेंट बरोवन दितां आनी तें अनाउन्समेंट तूं बरेंशें जाल्यार येवच्या आयतारा तुवें केल्ले उपरांत आनी एक आयतारा सगळे तुजे मुखले 3 बांक आसात पळय कितलो लोक येता पळय म्हळें तो म्हणा लागलो तूं पॅरिशान नाय तूं पिरगेचें नाय तुका कळीत ना त्या देखून तूं सांगताय हांवें म्हळें ना वय हांव सांगता हांव बरोवन दितां तशेंच वाच तूं तशेंच वाच मागीर पळय तूं हें नातल्यार मागीर म्हाका सांग म्हळें हांव मिस जाल्ल्यानंत म्हाका उडास ना हांवें सांगिल्ल्यानंत मागीर तो धांवन आयलो पळय पेपर आनी पेन हाडून आयलो आनी म्हणलो म्हाका बरोवन दी पळय तें मागीर हांवें ताका बरोवन दिलें येवच्या आयतारा मुखल्या 3 बांकांनी कोण बसतात पळय तांकां पिरगज याजाक 2 kg दुक्रामास दितालो हें पळोवन तो आसा लागलो खालें म्हणटाय तूं अशें अनाउन्समेंट कर हांवें बरयल्या बरें तूं कर आनी मागीर म्हाका सांग ती येतात की ना गी म्हूण सांग तुज्या मुखल्या बांकांत 6 जाणां बसची कॅपॅसिटी आसल्यार 9 जाणां बॅग काडून बसोंक आसात कोणाक नाका दुक्रामास दिल्यार पयलें मिस जाले उपरांत रिची तुका दुक्रामास 2 किलो दिल्यार पाद्रबान नाका म्हणटाय तूं ना नाका म्हणना काल आमच्या रेतीर मंदिरांत हांवें सुमार जाणांक विचारलें बय तुमकां कुसवार जाय गी कुसवार जावं कांय सायज जाय गी नेकेत्र आसा गी घरा नेकेत्र घालूंक घे जाय गी नाका फादर तुमी विचारलें न्ही तितलें तूं पुरो फादर पूण आयतारा दीस 2 kg दुक्रामास दिल्यार खंडीत जावन मुखले बांक इतले ओवरफूल जातात दुक्रामास खावंक आमकां बारी आतुराय पूण त्यात सोम्याचें मांस खाता आसतना ती आतुराय आमकां पळोवंक मेळना मोगाचें पॅथेटीक म्हाका खंयच्याय मिसाक आतां हांव ह्या एकोदो थोडे हांव फाटल्यान ह्या मिसाक सकयल बसचोय आसा जाल्यार कितलो लोक आसून हांव मुखार वचोन बसता सो फाटल्यान हांव बसना कित्याक म्हाका ती उर्बा त्या मिसाच्या बलिदानांत आमी एक जावंक जाय आनी एक फावटी हांव पडटा जावन येता आसतना म्हाका कुंदापूर वचोंक घालें कुंदापूर वचोंक म्हण येता आसतना सादारण म्हाका दिसता 10 वरांक घे म्हण दिसता म्हणजे तें कल्याणपूर लागीं एक आशिर्वाद थिएटर आसा न्ही आशिर्वाद म्हणून आतां आसा गी ना गुर्तू ना आसा गी आसा एक दीस कोल एक जनजंगुळी अबा जनजंगुळी म्हणून म्हजे टुवेकलो आसलो हांवें म्हळें कितें हांगा इतलो जण सायबा तें तुमकां कोता हांगा आशिर्वाद हांवें म्हळें आशिर्वाद थिएटर कितले तेंपा जावन आसा आतां न्ही कितले तेंपा जावन आसा पूण असले जनजंगुळी हांव पळोवना ताका तो म्हणा लागलो फादर तुमी पडटा वचोन मस्त आउटडेटेड जाल्यात म्हणा लागलो तो म्हाका आउटडेटेड हांवें म्हळें कित्याक तुमकां कळीत ना बाहुबली 2 म्हणलें पिक्चर आयलां हांव इल्लें कार सायडीर घालून पळयलें मोगाचें न्हू म्हाका मस्तोणाची वळख आसा सगळ्या पिरकेचें वयतालो हांव वयलें आनी अशें आसता हांवें पळयतना मस्त जाणां आसलीं आमचीं तोट्टामचीं केम्मांचीं तिसल्यान उडपीचीं पेरांबळीचीं माणिपालचीं आमची ब्राह्मणाची आसात थोडीं जाणां थोड्या म्हजी वळख मेळ्ळी आसता सायडी हांवें म्हळें नो वरी आयल्यात मू मागीर अल्टार तें जावन विचारलें मिसा गेल्ल्यात न्हय पळय कोलयेक आतुराय फिल्म शो कितल्या वरां कोत्ताय 12 वरां ही 10 वरां घेवन रावल्यांत त्या कर्कट्या वताक रावन एक तिकेट मेळच्या खातीर त्या दाडा तें पुरो नातिल्लें आनी आतां तें पुरो आयलां आतां PVR आयलां आनी आयनॉक्स आयलां मस्त आयलां आतां बिग सिनेमास आयलां पूण त्या दाडा तें नातलें तुका कोलयेक आतुराय पळय 2-2.5 घंटे रावंक ताका खंयच पडोन वचोना पाद्रबान म्हणी एक 15 मिनिटां उबे रावन आराधन करा म्हण सांगल्या जाल्यार आमकां कितले पांय दुखतात कित्याक पाद्रबाक आमची परिस्थिती कळीच जायना म्हजें पेंकट दुख पाट दुख हां
मग ती उरपा आमच्या थंय दिसून येना तर त्या रूसी आमकां कळीत जायना ती रूस आमी बघिचे तर ती उरपा आमच्या थंय आसा जाय आनी त्या खातीरच आमकां आशिर्वाद वर्तें जावन आसा तेच ही मिसाची आल्तार ह्या मिसाच्या आल्तारची उर्बा ह्या मिसाच्या आल्तार पवित्रताय ह्या मिसाच्या आल्तारची सकत आमी समजून घेतली जाल्यार पुरो पयलीं आमची आदली मलगाडी कितें करताली तांचे कडेन इस्त्री बॉक्स नातुरलो त्या देखून ती कितें करताली तांचो स्कर्ट ब्लावज कापड बरें कर माटपून खंय दवरताली उश्या पंदा दवरताली कित्याक म्हळ्यार नेक्स्ट डे वेता आसतना बऱ्या तरान न्हेसून वचूं जाय जिग्गा दिसा जाय आज आमचे कडेन नानान तरांचे वस्तू आसात पूण तांचे पळया आनी मीस हांवेच्या खातीर कितले वेग्गी बाय सरताली मुखार वचून बसा आजुनी म्हजी माय हांवें थोडे फावटी म्हणजे माय लेट जालो इल्लें फाटल्यान बस ना कशें म्हणी कर्ण वचून थंय चूर जागो आसलो तांकां इल्लें लोटून पळय मुखार वचून बसता हांवें केदाळे आल्तार दोन पळोवन माय खंय बसल्या गाय म्हण मुखार येवन आसता ती कित्याक म्हळ्यार ती एक उर्बा तसली उर्बा आमच्या थंय सदांच आसूंक जाय मिसाच्या बलिदानांत आमी सक्रीय रिती भाग घेता आसतना देवाचें तें उतर खाणा मारिपात आमच्या भितर येता आसतना आमचे थंय नवें जावंक घडटा आनी त्या खातीर आमी म्हणचे आमचे थंय तें सदांच आसा जाय जुआंवोंजेल 7वो अध्याय 37 and 38 वळू जुआंवोंजेल 7वो अध्याय 37 and 38 वळू आमकां कितें म्हणटा म्हणे चिक्कें आयकोव्या John 7:37 and 38 परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडा थाळ्यान म्हणालो कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरसी येव आनी पियेव पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सतमंता ताच्या काळजांतान वळटा उदकाच्यो झरी कळटलो आपणाक सतमंतलेल्यांनी घेवचो आसलेल्या पवित्र आत्म्या विशयान जेजू अशें म्हणा लागलो पळया त्या देखून तो म्हणटा पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सतमंता ताच्या काळजांता वळटा उदकाच्यो झरी कळटल्यो आनी त्या देखून आमचे काळजांताव न्हू तसली झर हे जैतर पवित्र आल्तारीची सकत आमी समजून घेवंक जाय आनी ही पवित्र आल्तारची सकत समजून घेवन ताचे हांव सक्ते बरी जावन आमच्या कुटुंबांत वता आसतना कुटुंबाची आल्तार आमी रचूंक शकतले हांव कुटुंबाची आल्तार त्या खातीर आमी म्हणटा कुटुंबाची आल्तार मिसाच्या आल्तारीक लागशिल्ली जावन आसा तातूंत आमची मालगाडी पळया इतलीं भुरगीं आसतालीं इतली करंदाय आसताली इतली दुबळीकाय आसताली जाल्यार ती भियेनातलीं आज येचूर वारें वादळ आयलें म्हळ्यार कितलीं भियेतात आमची जायतीं भियेतात पयलींची आमची मालगाडी भियेनातली कित्याक तांची मिसाच्या आल्तारीची सकत दरबस्त मापान ती जियेतालीं ही काणगोन ती कुटुंबाक वेतालीं कुटुंबांत एक बोव आपुरबायची आल्तार मिसाच्या आल्तारीचें बळ कुटुंबाच्या आल्तारींत ती हाडटालीं हें म्हाका पयलें कांय समजनातलें हें कितें अशें कित्याक करतात काय म्हूण पूण पयलीं आमी नेण्टे आसतना ल्हान आसतना म्हजी मांय केदाळय सोनवारा मिसा वेताली आयतारा फुलां काडूंक घात म्हूण सोनवारा वेताली आनी सोनवारा गेल्ल्या दीस म्हाका आनी म्हज्या भावाक सुमार काम दिवन वेताले आमी दोगूय बरें काम करतले हांव आनी अशें आसता सांजेर ती येवंक आमी राखोन आसतले हांव कित्याक म्हळ्यार हर एका दीस सोनवारा मीस जाल्ले उपरांत येता आसतना आमकां पुलांचे पयशे मेळटाले आनी पुलांचे पयशे मेळ्ळे देखून माय म्हणटाली म्हज्या भुरग्यांनी बरें काम केलां त्या देखून आमकां हर एका सोनवारा सांजेर गोळी भजी हाडटाली आतांचे भुरगीं गोळी भजी कोणी खावची ना पिझ्झा गिझ्झा आज्जा म्हूण तेंत खावचे शिवाय आमकां गोळी भजी हाडटाली त्या खातीर आमी इतलें उमेदीन काम करतले हांव आमकां कॅरेक्टर ते टायम पळोवंक आनी कांय कळनातलें आमी तितले वाचाचे पळयनातले आमगेर एक पेटो आसुल्लो तो पेटो 5 वरां जालीं म्हणटा आसतना ताका कळटलें आनी सदां माय येताली काय म्हूण तो पळोवनूच आसतालो आमी खंय पळयताले कोताय आमी वाटेर पळयनासले आमी पेट्याची सिमटी पळोवची आसली
पेट्याची सिमटी कित्याक म्हळ्यार ताका गडये भितर परमळ येतालो माय वयर जावन देंवून येताना ती सडणी आली येताना देंवणी ती थंय वयर आमकां दिसना ते झाडां आनी आसात ह्या पेट्याक परमळ आयल्यार वोवाची सिमटी हालयतालो आनी सिमटी हालयतना आमकां कळ्ळें माय आयली म्हूण आमी धांवंक सुरू करता आमच्या फाटल्यान तोय धांवन येतालो आनी माय आमच्या जाग्या भितर गेल्ल्यात आमी दोगांनी पळोवन तिच्या पोत्याक आडल्या घेना पोटली हिणें आनी अशें पळोवन 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 आमी येताले आनी तिचो वरला पालो धर चाललो आनी वरला पालो धर रावंड 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 येताना म्हज्या मायन केदाळे म्हणचे आसले हे म्हजे दोग पूत म्हजे मांस खावंक जल्माल्यात आमी मांस खावंक जल्मनातले आमकां कांय कळनातलें त्या वेळा पूण आमी कितें खावंक पळयताले हांव तिच्या बॅगांत आशिल्ले गोळी भाजी आनी ती येताली परत आमी तें वरला पालो धर वेताला रावंड येताले तेन्ना घडये घडये तिणें म्हणचाल हे म्हजे दोग पूत म्हजे मांस खावंक जल्मल्या म्हजे मांस खावंक जल्मा म्हजे मांस खावंक जल्मा आमकां कांयच मांस खावचे इंट्रस्ट नासलें आमकां गोळी भजे मात गोळी भजे केल्लो उपरांत आमकां बारीक कशी आनी एक गोळी भजे पेट्याक घालतालो त्या देखून तो सिमटी हालयतालो बेश्टे फुकटाक सिमटी हाले ना ते ताकाय मेळटालें ताकाय गोत्त आसलें ताकाय मेळटा म्हूण आनी अशें हर एक पुटी मायन सांगता आसतना ओर्द जाले उपरांत हे पुटी हांव चिंतूंक पडलो म्हजी माय काले सांगताली काय तिचें मांस खाता तिचें मांस खाता आमी कितें तिचें मांस केलां मिसाच्या आल्तारीची सगत घेवन आयिल्ली म्हजी आवय कुटमाची आल्तार बांदून हाडटा आसतना तिचें मांस आनी रगत आमच्या खातीर तिणें वारयल्लें जावन आसा तुमी हर एकले न्ही आवय बापायनी तुमच्या भुरग्या पासून कितले कश्ट काडल्यात तुमी कितलो सॅक्रिफायस केला कितले त्याग केला ते नेणटे बाळा आमी आसतना तुमी कितलेशे राती न्हीद नासतना आमचो पोस केला तें जावन आसा कुटुंबाच्या आल्तारची गटाय तुमी सांबाळल्या आज बारीक कश्ट जातात एका भुरग्याक रडटना आमकां राग येता तडवडे आमी दोन दिता कालेकली म्हणा लागली तो रडटना म्हाका बार राग येता सामा मारचें बादर मारलें क्षण जाताय म्हळ्यार मारी नाका म्हजे लागीं हाड हांव तुका सांगता कालें करीचें म्हण मारी नाका म्हण सांगलें आनी अशें आसा मोगेचें न्हू कुटुंबाच्या आल्तारची गटाय जावन आसा मिसाच्या आल्तारची ती वर्ती सकत आनी थंय सॅक्रिफायस करूंक त्याग करूंक हर एक करूंक आमकां आदार जाता आनी ते दाळा आमची कुटुंबां भोव आपुरबाय तर आमी बांदून हाडटा आमच्या कुटुंबान माया मोग वाडत जाय त्याग सॅक्रिफायस आसा जाय आमच्या कुटुंबांत मागणी आसा जाय भावार्थ आसा जाय ती कुटुंबां हांसोन खेळोन संतोशान म्हणल्या बरी आसा जाय तर ह्या मिसाची सगत आमी आमच्या कुटुंबांनी जिये जाय मिसाच्या आल्तारची सगत आज ती ना त्या देखून आमची जायते कुटुंबां सुखीदाडींत आसात जायते कुटुंबांनी पुटाळ आसा जायते कुटुंबांत तसलो उल्हास संतोष ना क्रिस्मस बरें एक आचरण मात्र गम्मती करूंक खुशालाय करूंक शिवाय तसलो संतोष ना पयलींच्या काळार पळय आतां सगळें रेडीमेड काल आमी कुसवार केल्लो खिणा भितर एक चूर कुसवार थंय ना कापुजीन फ्रादींग सयती मेळोना तो तितले वगे काबार जालो कित्याक आमकां करूंक नाका ताका आमी म्हळें कितेंय जावन आमकां तातूंत कांय लॉस ना कित्याक लोकांनी हाडिल्ली वरवीं आसा तातूंत आमी कुसवार करया तातूंत लाभ येवचो नाका उण्या मोलाक इकया म्हण सांगलें उण्या मोलाक दिया कित्याक ताणें दिल्लें तांकां फाटीं दिया आनी तातूंत कितेंय आयल्यार तुमकां कापुजीन मान्ना किल्लें उरतलें तें दवरा शिवाय तुमी चड लाभ करून घेवचो नाका पळया आज आमकां तसले इंट्रस्ट ना एक ल्हान कुसवार करया सांगात येवया सांगात मेळया आमी कित्याक तो केलो 3 दिसांनी 97 जाणां तातूंत मेतेर जाल्लीं जावन आसात आमी एखादो वेळा कूल काडली जाल्यार 5,500 जातात पूण कूल काडची न्ही कूल आमकां मेन न्ही आमकां आमचें सांगतपण मेन सांगात येवचें मेन तें असो उल्हास तें अशें सांगाता मेळोन तें बच्चें सांगाता मेळोन करचें सांगाता मेळोन लडचें कितें असो कडी आनी तें आमच्या कुटुंबांनी आज दिसून येना कित्याक मिसाचें आल्तार आमकां पडोवन वचोन हांव ना म्हाका तें क्लास आसा म्हाका हें आसा तो आयकना तें आयकना कित्याक आयकना आमी आमच्या आवय बापायची भुरगीं आमी आज सयत तांकां आयकतात आनी सांगलें एकेत एकेत उतर मिरवोन आमी वचना हांव तर आमची भुरगीं आज वतात तर ह्या मिसाच्या आल्तारची सगत आमी आमच्या कुटुंबांनी जियोना त्या देखून आमची कुटुंबां आज बाळवानान मोगाच्या भावान आनी भयणीनो वर्णी आमची मिसाच्या आल्तारची सगत तुमच्या कुटुंबांनी जियेया मागा खंडीत जावन देवाचें उतर बलिश्ट तें तुमकां जायतें बरेंपण दितालें मात्र न्ही आमच्या थंय तसलो वर्त संबंद रचून जातालो उल्हास आनी संतोश येतालो कुडां कितलें आसूं दी सांगाता जेवचें सांगाता मागचें हें आमी सदांच दवरूंक जाय कामां कितलें आसूंक पुरो आमच्या कापुजीन फ्राद आज आमी सांजेर दनपारां तोडे आमी हेणे आसता पयस वचूं आसता सांजेर हर एकलो येवन सांगाता आमी जेवता थोडे सांजे जेवना
आनी ह्या वेळार ते येवन बसतात. तांणी कित्याक बसचें, तांकां दुसऱ्या काम करया ना. तो आमी एक वॅल्युएबल टायम आमी दिवंक आसा. सांजेर 7 वरार आमचें रजार मागणें, 8 वरार जेवण. त्या सदां लगभग 1.5 जावन 2 घंटे म्हणसर 7 जावन 9 वरां म्हणसर आमची कोणाची फोनां आमच्या बळसांत आसनात, आमचे कडेन आसनात. कित्याक तो अमूल्य वेळ आमी दवरूंक जाय. ना तर आमच्या थंय सुकी दाड येता, ना तर आमी मिसाच्या बलिदानाची सगत केंच्या दारांची येता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, वर्णसा ती सगत तुमच्या कुटुंबांनी बेजार पावनाकात, हिरार जायनाकात. आमी कळमीत नासतना मागचें आमकां देव दिता. हांवें तुमकां सांगलें, ती स्त्री येवन मागताली आपल्या भावा खातीर. कळमीत नासतना 4 वर्सां तिणें मागचें हांव पळयलें. आनी कालच्या दिसा ती येवन म्हणटा देवाक आर्गां दिता, फादर 4 वर्सां उपरांत देवान आमकां फळ दिलें. कितलीं वर्सां मागोंक ती तयार म्हणटा ती. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत आमची कुटुंबां बरीं जाय, कुटुंबाची आलतार बरी जाय. आनी तेच ना आमी समाजेक वेताले हांव, समाजान बरी आलतार रोसूंक शकतले हांव. ना तर आमचे 8 नेट, आमचे व्हडले व्हडले गद्दळाचे संभ्रम आनी आमचे कितें ना कितें खुशालाय मात पळोवंक मेळटाले शिवाय आमचे थंय आसलो तो पावार्थ, आमचे थंय आसलो माया मोग, आमचे थंय आसलो संतोष, आमचे थंय आसलो तो उल्हास, आनी आमचे थंय आसलें तें सोम्याचें बळ आमी दिवंक जाय. त्या खातीर सोम्या कडेन मागया. मिसाच्या आलतारींत भागीदार जाता आसतना भोव पवित्रपणो आमी घेवंक आयतीन जावया. पवित्रपणाची ती आलतार आमी घेवन आमच्या कुटुंबांनी, कुटुंबां बरीं जावच्या मागात, मागा. कळमी नासतना मागा. जातात, जायना म्हण कांय ना. घणये भितर सोमी ताका करूंक सांगता. ताका असाध्य म्हणून खंयचेंच ना. तें मातसो आमकां लौकीक दरबार, लौकीक ग्रेस्त ते मात्र आपणावच्याक आमी गेल्या जाल्यार आमची कुटुंबां पसळटालीं. आमच्या कुटुंबांत तसलो खरो संतोष मेळचो ना. आनी तसो संतोष बरी कुटुंबां जियेत आसतना आमी सोसायटी, समाजाची आलतार आपुरबायतरान सोडून घेतले हांव. आनी ते दाडा म्हणटाले, पळय क्रिस्तांव कितले आपुरबायतरान जियेतात, कितलो माया मोग, कितलो संतोष, कितलो उल्हास तांचे थंय. तांकां पळयत आसतना कितले खुशी भोगता. ही उतरां येवंक जाय. ताच्या बदलाक आमी थोडे जाणां आज बायबल काडून तेणे हेणे वचून थोड्यांक कोणाक मांकोड करचें सोडून आमच्यात समर्थीक नाका जाल्यार डिनॉमिनेशन मांकोड करतात. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय तसली सकत ना. मिसाच्या आलतारची सकत आमचे थंय ना. मिसाच्या आलतारची सकत आसल्यार सोमी कितें म्हणटा, तुवें कितें उलय म्हणून तुवें चिंतून वेचें नाका. पवित्र आत्मो, प्रेरक आत्मो तुका शिकयतलो. त्या प्रमाणे तुका उलोवंक तो शिकयतलो. तुज्या तोंडान तो उतरां घालतलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयतीन जावया आमी सोम्या सांगता एक जावच्याक. सोमी आमकां आपयता. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करया. मिसाच्या आलतारची सकत कशी आसली, कशी हांव साकल्ली आनी साकुल्लो. आनी आज ती गोडसाण म्हजे थंय आसा गे. एका दोळा ना तर हांवें दूख पचचें नाका. ताच्या बदलाक आनी हाचे उपरांत मिसाच्या आलतारची सकत वर्त्या पवित्रपणान हांव जियोंक आशेतां. वर्त्या मोगान हांव जियोंक आशेतां. तीच मिसाच्या आलतारची सकत म्हज्या कुटुंबांत जियोंक, तो त्याग, तो सॅक्रिफीस, तो मोग, तो भावार्थ सदांच जियोवच्या खातीर सदांच सांगाता मागचें, सांगाता जेवचें, सांगाता रावचें, एकामेका कडेन बऱ्या तरान जियोवचें. तें आमी करता आसतना समाजाची आलतार आमी एक भोव आपुरबायचे आदर्श जातले. हांव हेरांक बरें कुटुंबां बांदून हाडूंक, हेरांचें जिवन बरें करूंक, हेरांचें जिवन मायपासान जियोवंक, देवा वयर व्हरती पातयणी दवरूंक आमी जातले. हांव व्हरतो संकेत. कशें आज तुमच्या घरांनी नेकेत्र बांदता आसतना म्हणटात, देव स्वामी आमच्या घरांत आयला, ताचे वर्तें येणें आमच्या घरांनी जालां. त्याच प्रमाणे आमी हर एकलो क्रिस्ती भावार्थी सोम्याच्या वर्त्या मोगान त्या एवकारिस्ताचे रुपी आमी जाता आसतना एवकारिस्त मारिपात आमचें रुपांतर जावच्याक आराधना वेळार यथेश्ट मापान आमी मागया. आमेन. नमो नमो जेसू क्रिस्ता, उंड्या रुपारली पोणासच्या. नमो नमो सुडबोंडारा,
Sakramentatam Karaksha Namo Namo Jesu Krista Undyaru Parlipunascha Namo Namo Surbandara Sakramentatam Karaksha Sergi so Dev tum amka melo Raula Sergi so Dev tum amka melo Raula Dev pon lipon tuve undya cheru gela Dunde lipon tuve undya cheru gela Undya vaina eu tu am cekan sata Undya vaina eu tu am cekan sata Amcha mogan boro tuka samapita Amcha mogan boro tuka samapita Namo Namo Jesu Krista Namo Namo Jesu Krista Undyaru Parlipunascha Namo Namo Surbandara Sakramentatam Karaksha Jinye Jesu duk duka sanggo aila Sangata Jinye Jesu duk duka sanggo aila Tuche ton puswon ashiv hangarala Tuche ton puswon ashiv hangarala Ye Jesu ye amka melo do ye Ye Jesu ye amka melo do ye Tujhe gurbeche denya banda gevye Tujhe gurbeche denya banda gevye Namo Namo Jesu Krista Undyaru Parlipunascha Undyaru Parlipunascha Amcha Surbandara Namo Namo Surbandara Sakramentatam Karaksha Sakramentatam Karaksha Tosome amcha sangat asa Lagi amka sarta taji godsan amka diunchage तुझे सगळी सदां श्रावण तुझ्या जीवितांतली सकडी कोटसाण उडे पण आणि तुझ्या जीवितान कितें सकडी जाल्ली विदोळी ती सगळी कांडोळ्यांच्याक आमच्या संगात तो रावण आसा संतुष्ट आमी जावया ताचे घेवन ताचें दर्शन सदांच आमच्या खळसाच्या गुणायेन ताका दिव्या एक वर्त स्थान मान आणि तेंचो वर्ते बिडार आमच्या कळसा जावच्याक ताचे वर्ते येडे Lagi sertau somya sattau tuji godsa Lagi sertau somya sattau tuji godsa तुझे संगी रावण तुझे संगी रावण विस्तार चिन्हे godsa
आमचे संगीराव विस्तारांची कडसा सदां आमकां संतोष कर संतोष सदा आमी घेवन तुजें दर्शन संतोष सदा आमी घेवन तुजें दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्श साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्श नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उंड्यार पाली पोनासच्या उंड्यार पाली पोनासच्या नमो नमो सोडवंदरा नमो नमो सोडवंदरा सक्रामेंतान आमच्या संगत सक्रामेंतान आमकां रक्षा नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उंड्यार पाली पोनासच्या नमो नमो सोडवंदरा सक्रामेंतान आमकां रक्षा Hallelujah, 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 Jado, hallelujah, 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 Jado, hallelujah, Jado. सडवंदर आमच्या राखणदार बलिष्ठ बळवान देवा सगळे आमच्या बरे पडतो आमकां दिता इसम्या आयच्या दिसा तुका गालिता आराधन करता तुजो उपकार पडटा वत्या मनान आनी महिमेन तुका आमी सदांच नमस्कार करूं हांगा पाव जाल्या जेसू आमकां तूं आदार दिताय वत्या मोगान तूं आमकां बसता जयच्या वत्या तुका आसतना सम्या जेसू तुका उलो आमी मारता सम्या ह्या वेळा तुज्या प्रसन्नताय आमचे थंय विस्तारय सम्या तुजी काकूची नदर आमचे थंय घाल तुजी ताळे मोळ आमचे थंय रोबय सम्या चड आनी चड मापान आमकां सगळें बरें पड दिवच्या तूं आयला सम्या थंयसरलें बरें पड थंयसरलें काळजाची दादोसकाय संतोष उल्हास आनी चड आनी चड मापान सगळें बरें पड दिवच्या सम्याचें वर्तेपण सदांच शिवंक तुजो आमकां पाव कर सम्या आमकां आदार दी सम्या आमच्या संगता तूं रो आमच्या मदकात तूं आसाय आमच्या काळजाच्या गुणाय तुजे बिडार कर हर एका वेळा म्हणल्या बरें आमच्या संगात राव समेस आमच्या संगात रावता आसतना दुसरें कितेंच आमच्या तोंड पयस वचोंक साध्य ना कित्याक वायट आमच्या थंय येनातल्या बरी सोमी आमच्या संगात आसा आमच्या मदकात आसा आमच्या भितर आसा आमकां तो राखता आनी बसता तो सोमी आमच्या संगात आसतना आमी कांयच भिवची गरज ना सोम्या संगात एक जावया सबलान रमकरिया शुद्धी सबरिया सबरिया शंडिला बला 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 gloria valer 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 gloria pate quiera valer bala 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 hallelujah 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 सगळे आमी एक घडी भर आमची दिश्ट सुम्या तेंकां सोव्या सुमी आमकां पळयता आनी आमी ताका पळयता थंय जाता वर्ते मिलान थंय जाता वर्ते रुपांतर थंय जाता आमच्या जिवनान सोम्याचें येणें सोम्या पवित्र सक्रामेंतान आमच्या संगत आसतना आमी पवित्र जावच्याक हर एका खंतीन आसल्या दुखेंत आसल्या संतोष उणो आसल्या समाधान नातल्या हर एका भुरग्याक तो समाधान दिवंक आयला संतोष भरूंक आयला उल्हास भरूंक आयला सोम्याच्या वर्त्या आदारान आमी जियेत आसतना आमच्या उणेपण आमी खांड उडोवंक तो आमकां आदार दिता सोमी आमच्या संगता जियेता आमच्या मदकात जियेता आमच्या भितर आमच्या भायर हर एका जाग्यान तो जियेत आसतना
जेवसर आगिडे आमी दिवंक पावनाय जेवसर आमच्या लागीं हें नातल्या बरी आमी सोम्याक लागीं दवरून घेवंक जाय जेवसर तो दुस्मान खोटो वायट करूंक अत्रेक वायट करूंक ताचें प्रचोदन तो आमकां दिता पूण प्रेरण जावन आसा सोमी खलत्या आनी बळ्याक खळज आसूं जायते बरें म्हण आमकां दिवचो अती मोग केलो सण आनी चड मोग ताणें आमचो केला कितलो आमी पयस गेल्यार आमकां तो सण सोडिना कितले आमी निरासक्त जाल्यार आमकां तो कांयच म्हणना आमकां पाटी आपयता ये म्हज्या लागीं म्हणना वण वेल्ल्या बरी तो पाटी आपयता आनी त्या सक्तेन बरोवंक आज हांगा आयली तुमी हर एकली त्याच जेच्या वर मोगांत पावसावच्याक तकली बागोवन सोम्याक नमस्कार करुया संपूर्ण समर्पण करा मोगचनो तुमचें समर्पण ह्या वेळार जावं दी सगळें तुजी कूड तुजें जिवीत तुजें कुटुंब सांग बरो तुजी बायल तुजो घोव तुजे भुरगें तुजी आवय तुजो बापूय सांग बरो तुजी सेंस म्हणा तुजी सैरी धैर्य पिडेस्त आसात कश्ट जातात ह्या वेळार संतोष ना उल्हास ना समर्पित कर तुजी जिणी समर्पित करतना तुझ्या सर्वच तुझ्या बरोबर कोण आसात तांकांय समर्पित कर सोम्या कडेन माग सोमी दिता सोमी ना म्हणना सोमी दिवंक तो आयिल्लो कृपेन बरोवंक आयिल्लो आमी ताका वंदया नमस्कार करुया येशू क्रिस्त तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता येशू क्रिस्त तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता आराधन आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधन आरे वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आमचे जीवन तुका समर्पित सगळे आमी एक घडी बरें उबे रावया सोमी आमचे सांगता सत्यवन देव ताचेर आमी पत्तेणी दोन मागल्यार ताचेर पावरतान आमी चियल्यार ताचे लागीं आमी आयल्यार आमकां कितेंच उणें तो करचो ना कित्याक ताका कळीत आसा आमचे उद्देश खंयचे उद्देश दवरून आमी आयल्या कित्याक आमी आयल्या कितले आमी कश्टता कितलो संतोष आमचे थंय आसा कितले आमी ओळटा कितलें समाधान आमचे थंय सगळें तो जाणा आज कितेंय दिवंक आसा ताणें मात दिवे शिवाय हेर कोणेय दिवंक जायना तर आमी ताचे लागीं दावे आयल्या ताचें उतर आमी आयकलें आनी आतां तेच येवकारीचा उण्या मारिपाचो आसतो तो आमकां नव्या जिविताक आपयता तर मगेचे भावन आनी भयणीनो सगळ्या काळसा मनाच्या गुणायेतावनो ताची स्तुती आमी करया ताका आमी आर्गांक दिवया ताजो उपकार आमी बावडया आमचे काळसा मना सोम्यात एक करून असले सक्कडी विदवडी जावंक बरो नानान तरेचे बंद अडकळी अडचण आमच्या कुटुंबान आसात तुज्या वैयक्तीक जिवनां आसात वायट चाली आसा वायट सवय आसात कितें सकडी आज तुका कश्ट म्हण बघता जायते रीण आसा जायते लोन आसा कशें मुखार वचचें म्हण कळीत जायना अमुकलें जिवन म्हाका दिसना ह्या वेळार सोमी म्हणटा हांव आसा तुजें सांगता सांग बरो तें केलां हांवें तडबडी कळीत नासतना जालां सांग बरो तडबडीन जाय म्हण जालां सांग बरो पूण सगळें सोम्याक जाल्ले ते सगळे घडयो सोम्याक समर्पीत कर सोम्या मुखार दवर आनी सोमीन तुका जाय जाली जबाब दितालो पाणसंक 67 యేసు 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಆಡಿ ಪಾಡಿ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ యేసు 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಆಡಿ ಪಾಡಿ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ యేసు 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ యేసు 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಹಾಡಿ
ಪಾಡಿ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಂಗತ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ, ತನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವ. 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 ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ನರಗು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಯೇಸು 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 ಎಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕುಣಿದು ನಲಿದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ, ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ. ನೀಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ, ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ. ನೀಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ, ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ. ನೀಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ, ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ. Jesu 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 mono ami gavuya, gavunu 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 ami nasoya. Jesu 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 mono ami gavuya, gavunu 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 ami nasoya. Alleluia Jesu alleluia alleluia Jesu alleluia alleluia Jesu alleluia alleluia Jesu alleluia alleluia amen alleluia alleluia amen alleluia alleluia amen alleluia alleluia amen alleluia 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 Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. हम जब लगते हैं समय हम कारण समय हम ये समान समय सगळ्यां जे जीवन तुझ्या हातात देतात समय आम्ही दिलेल्या जीवन संपूर्ण करच्या संपूर्ण दरान शाश्वत दरान बलवान करच्या तो आईलाई समय आमच्या मदत सदांच जियत असताना यावर त्या संतसान भक्ता सावच्या आमच्या आधार दे समय जनाव समय आम्हाला रगत सगळ्या बरोबरच्या जेजो 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 वर्त आम्हाला रक्तान आमच्या काळी समजा जे आमचे कोड हर एक आमच्या कोडीच्या विश्व दखलदान कळेवर आजला हर एक विश्व आम्हाला रगत देवात समय हालेलुया 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 स्तुती करा मला जरा ओढा ताळा स्तुती करा सगळे तुझ्या खालचा मला कळचा गुण येता स्तुती कर समेच्या वरते नाव वागा समेत आमका बैता त्या स्वरच्या मग आमका बैता वरते मग आमका म्हणता पळयता आमका समे आमका म्हणता ये म्हणजे जसे ये भावाचा तुझ्या गता हम तुका सण म्हणजे वरते जीवित तुका देऊन जावायला म्हणता हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया सम्याचीच वरती नदर दवरून आमी बसया सम्या तो आमच्या मध्ये आसाय आमी तुझे सक्ते वयर पत्ती आनी दोन आयले हांव सम्या आयच्या दिसा अबो आबरबायचं पूण शेतान मरे सांगात मेळोन आमचे सगळे जिवीत तुझ्या मुखार दवरूंक आयले हांव देव आपल्या पुता मारिपात आमच्या मदगात रूप आसा सक्रमेताद्वारे तेजे उतर ह्या टेस्ट मापान आमच्या थंय भरच्याक ह्या पवित्र उंड्या मारिपात तो आसा संपल तेजे उतरांनी आमकां म्हणटा तो क्रिस्त आपल्या पापाच्या महिमेन थंय वयर उरोंक ना तो ह्या संवसाराक येवन तसो निर्धार जालो तसो निर्धार बापान घेतलो जावन आसा पुताच्या वर्त्या जिवितान ताणें तेच्या परचे खातीर जीव दिवच्याके ह्या भुमीर आमचे खातीर तो आयलो मरियमाच्या गर्भान बेतलेहमाच्या कावणेंत तो जल्मलो ल्हाणांतलो ल्हान तो जालो कसलोय हुद्दो ताणें विचारूंक ना कसलोय प्रख्याती ताका गरज नासली कसलो मान गौरव ताणें मागोंक ना सगळे आमचे दुख कश्ट दुखां आनी आमची पातकां पुसून काडूंक आमच्या पातकाची शिक्षा आमकां मेळनासतना आमकां निवरोंक ताणें हे वर्तें मिसांव हाती घेतिल्लें जावन आसा आमच्या पातकाच्या परीकपणा खातीर तो कुर्सार मेलो पूण मरच्या पयल्या संवसारात तो आयलो आबरबायची जिणी तो जियेलो आमकां ना सोडूंक ना उंड्यार बी तो आमच्या मदगात आसा पवित्र सक्रमेंत आसल्या जेजू हांगासरल्या हर एका भुरग्यांचे तुजी वर्ती दिश्ट तुवें लायलाय तुजे काकुतीची नदर हर एकल्या थंय तूं दाखयताय जांग परस सम्या तुका आमच्या जिवितान आमच्या काळजान कशें त्या नाजरेताच्या घरांनी तुका जागो दिवना त्याच प्रमाणे थोडे आमी जागो दिवंक विसरल्या आमची दारां आमी उक्ती करूंक ना सम्या आमची दारां आमी बंद केल्यान लावकीक संगतेन आमी मेते जाल्या संवसारी वस्तूक आमी आशिल्ल्या आमी चिंतलें आमचें कितें आसा तर तें आमीच केल्लें हांवें केल्लें सम्या तुज्या विणें कितेंच ना तुझ्या बापान खुशी वेल्या शिवाय कितेंच सांग जावंक साध्य ना सगळ्या संवसारा भुमीत आसचे हर एक वस्तूचे रचन तेच बापाचें त्या बापान तुका धाडलें तर आमच्या मोगा पासत आमचे पासत तुवें समर्पण केलें आपणाक मोडण तुवें आमकां दिलोय आनी ह्या तुज्या वर्त्या मोडण्या वरवीं आमकां नवें जिवीत लाभलें मोगाळा जेजू तुज्या मुखार आमी आसतना हर एक लागीं आल्तारी समोर हांव दवरतां हर एका पिडेस्तांक हर एका एकसुरपण भक्षा भुरग्यांक हर एका कुटुंबाच्या सद्यांक हर एक बियेल्ल्या भुरग्यांक देदस्पद जाल्ल्या भुरग्यांक खंती दुखींत वळवळच्या भुरग्यांक संतोष समाधान नासतना कश्टाच्या भुरग्यांक पिडेंत नानंत तरेचे पिडेंत वळवळच्या भुरग्यांक निराशी जाल्ल्यांक निराश्रितांक खळवळे भक्षांक जायते बनपास भक्षांक तुजी वर्ती वळख नासतना आज कश्टांच्याक तुजे लागीं धांवन येवच्या बदला खंय खंय धांवच्यांक जे जिवान आज पिडार जालां तर सम्या तुजे लागीं आमी येवंक पावना तुवें आमकां आपयलें तुवें आपणें दिलें हे या म्हजे सरसी म्हणलें जिवांत हांव तुमकां व्हरतालो म्हळें जिवी दिवच्याक आयला म्हळें वाट हांव जावन आसा म्हळें उजवाड हांव जावन आसा सत हांव जावन आसा म्हळें जाल्यार तें सत समजून घेवंक आमी विसरल्या ह्या समजून घेवंक आमी सकोंक ना सम्या आज परत तुज्या मुखार आमी आसा तुज्या लागीं आसा आमकां जाय जाल्यार बरेंपण दिवच्याक
तो आयलाय. जेजू म्हणटा हांवें ह्या परिस्थितीच्या मुळ्यांत आसा, तुका हांव जीव दितलो, तुका हांव सोडून रावचो ना. हो संवसार तुका सांडल्यार हांव तुका सांडचो ना. तुजे सांगता सदांच आसतलो. हें गीत आमी गायता आसतना हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. आवयचे कुशींत आसतना तुवें म्हाका विंचलाय. हर एका भुरग्याक विंचला, हांगासरल्या हर एका भुरग्याक तुज्या विंचलाय. आनी त्या प्रमाणे विशेष एक येवजण आमकां दिलाय. ते येवजण आमी जिवोवच्याक आमकां तुवें फावो केलाय. आज प्रत्येक तरान तसले येवजणांतल्यान आमी पयस केल्या तर, तसले येवजण आमी निर्पळ करूंक जेवणसराक अवकाश करून दिला तर, ते मोन घाला मोगाचें हर एका भुरग्याक दिलें तें येवजण विशेष देवाच्या त्या मोगाचें संपूर्ण तरान जिवीत दिवचें मातने आसता. आमी व्हरत्या उन्नाते पावचें, उन्नात सोमेच्या नांवाची, उन्नात उतराची, उन्नात सर्गी संवसाराची. आनी सर्गी आसलो तो देव आमच्या खातीर जायते बरेपणा आपणावच्याक एकल्याच पुता दान आमकां नवें जिवीत दिलां. हो संवसार सांडल्यारय तो आमकां सांडचो ना. आमचें नाश जायना जावच्याक, आमचें चलवसा जावचें, आमचें चलवा जावचें, आमचें बरें जावच्याक, आमच्या जिवनांत जायते अभिवृद्धी जावचें, आमचें जिवन सुबळ जावचें, आमचें जिवन आत्मीक तरां देवस्पणां भरच्याक तसो आमचें सांगता आसा. हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीताना तरी आणतो न्हय म्हाका. हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. कर्मणीस तुका करीताना तरी आणतो न्हय म्हाका. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विंचला. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विंचला. हाताचेर ह्या तुज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखला. हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीत आणत तरी आणतो न्हय म्हाका. हो संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हर मनीस तुका करीताना तरी आणतो न्हय म्हाका. सांडीत गिये हांव नेंच्या बाळाक आपल्या. सांडीत गिये हांव नेंच्या बाळाक आपल्या. आवय सांडीत तरी हांव सांडी सोना, हांव सांडी सोडा. आवय सांडी तरी
सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी आणक न्हय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी आणत न्हय म्हाका ओय मोगेचे ना समी आमकां केन्नाच अनाथ सोडून सोडिना खंयचो पिडेस्त ती एक सुरो ना खंयचे भुरगे एक सुरे आनी एक सुरो ना कित्याक सोमी आमच्या सांगाता आदार दिवंक आसा आनी तो सोमी आमच्या बगलेन आसा तो सोमी आमकां आपयता तो आमच्या सांगाता उबो आसा जायत्या जाणांनी हो अनुभव केल्लो जावन आसा आस्पत्रेच्या काटल्यार आसलेली तांकां लागीं येवन आपडलो अनुभव केल्लो जावन आसा एकलो पिडेस्त म्हणा लागलो फादर हांव त्या पिडेच्या व्हरत्या दंदवण्या वरी खटल्यार पडून आसलो हॉस्पिटलांत न्हिदोन आसलो आनी कितें करचें म्हण म्हाका कळीत जायनासलें म्हजो जीव गेलो म्हण हांवें चिंतलें पण म्हज्या मुखार अशें त्या व्हरत्या पिंतुरांत जेजू म्हाका दोळे उक्तकन आपोवचो अनुभव जालो जेची सगत म्हज्या कुडीच्या शिरांनी देवलो अनुभव जालो आनी निराश आसलो हांव व्हरतो जेजू म्हजे कडेन उलोवचो अनुभव जालो म्हाका आपोवचो अनुभव जालो आनी याद करून हांव हळटार म्हज्या कुडींत सकत बरयल्या बरें म्हाका जालें हांव उठोवंक प्रयत्न करूंक लागलो आनी म्हजो जेजू म्हज्या लागीं 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 आयिल्ले बरें म्हाका बगलें ते पिंतूर त्या आस्पत्रेंत ताच्या कुडांत आसलें तें जेजू ताच्या लागीं येवचो अनुभव म्हज्या भावनान भयणीनो हांव तुज्या पिडेस्त जेजू तुका सोडून सोडिना तुज्या लागींच तो आसा जो 11 अध्याय 30 आनी 3 वळी तावन आमी पळयलेल्या राजर मरण पावल्या वेळार जेजू थंय पावलो आनी जेजू थंय वता आसतना म्हणा लागली ताणें मरण पावन 4 दीस जाले आनी ह्या वेळार म्हणलें उतरां जेजून हांव जावन आसा जिवीत आनी पुना जिवनपण पण जेजू रडलो त्या लाजाच्या पणा लागीं जेजू रडलो म्हणल्यार आमी आयकता आसा एकपणान तो रडोंक ना ताजो मोग त्या मेल्ल्या लाजरा थंय वर्त्या तरान प्रकट करच्या खातीर ताजो मोग बरोवन वमतलो ताच्या वयर आनी लाजराक ताणें म्हळें भायर ये लाजर भायर ये आनी तस मोगाची वर्ती दिश्ट त्या पोंडांत आसल्या त्या लाजराक पावली कित्याक सोम्याचे दिश्ट आमकां कळीत नातल्या बरें आमच्या कुडीर आमच्या पिडेन आमच्या कश्टान आमच्या कुटुंबान आमच्या वैयक्तीक जिवनान तो रोंबयता आनी तेच आमचे दुखान तो पुसता तो सोमी मोगाच्या सक्तेन भरलेलो तो मोग बेतानियांत चिवाळ जाल्लो आज तुज्या कुडींत तुज्या पिडेंत तुज्या अत्यंत सवांत तुज्या थंय आसल्या आटकाळींत तुज्या थंय आसल्या निरासपणांत तस मोग चिवाळ जाता सोमी आमकां आपयता ताची बसवणी आमकां ताणें दिल्या आमकां हर एक बडी तो आपयतना म्हणटा जशें नितळ उदका झरीक हांवें तुका व्हेल्लें तेच उदक हांव तुका दिवंक आयलां ह्या वेळा संपदरान समर्पीत करी आमची जिणी त्या सोम्या मुखार आमच्या जिवनांत कितें सकडी घडिल्लें आसा फाटीवेची गरज ना पूण तुजें जिवीत आज कशें आसा ह्या वेळा कशें आसा कितें तुज्या जिवनांत आटिवटे बगून आसाय कितें ती बगना कितें ती चिंतना सांग बरो फाटल्या जिवनांत तुवें कांयच करूंक जायना मुखलें जिवन देवाच्या हातांत आसा ही घडी तुजी जावन आसा सोम्या सांगात एक सा सोम्याक दी ती जिवीत
सोम्याक दी ती घडी, सोम्याक दी तो तुजो जीव, सोम्याक दी कसले खरांद आसा इरार आसा, कसले कटसाण तुज्या काळजान बंद दवरलाय, कोणा कडेन उलोवंक जायना, कोणाचे कडेन द्वेश आसा, कोणाचे हगे आसा, नाबोगसणे आसा, ते सगळें दोन बसनाका. तुज्या कश्टांनी तोच जेजू तुका पावतालो, तुज्या तेंते सावन तो तुजे संगत येतालो. सांग बरो थोडी पिडे आसता घरा आसात, थोडी पिडेचा आस्पत्रेंत आसात, तांच्या वार्डा लागीं वचोंक, तांच्या बेड्डा लागीं वचोंक, तांच्या घरांनी वचोंक जेजू कडेन करपा माग. भियेल्यांक, कुटुंबांत पयस आसल्यांक तांचे दूख कश्ट जेजू हळू करता. जेजू म्हाका पाव, जेजू म्हाका राख, जेजू म्हजे थंय ये, जेजू म्हजे थंय जिये, म्हाका सदांच तूं जाय, म्हाका तूं नासतना कितेंच म्हजे थंय करूंक साध्य ना. तुजो मोग म्हाका पुरो सोम्या, तुमचो म्हाका जाय सोम्या, तुवें वता जिवितांत सगळें म्हाका जाय. सगळ्या लोकांची दूख बेजाराय आनी सगळ्या लोकांची खंत उचको सोमी जाणा हे सगळें तो तुज्या घेता. सगळ्या संवसाराचो धनी तो, सगळ्या संवसार आसल्या हर एका मनशाक तो बरेंपण दिता आसतना तुका आनी म्हाका ताच्या लागीं आयिल्ल्या आमकां हर एक लागीं दरबस्त मापान तो वेंगता. समर्पीत कर तुजी जिणी सोम्या मुखार. बाळा भिये नाका, आसा तुझी संगी सदा, बाळा रडो नाका. स्वामी म्हणटा रडा नाका, हांव आसा. जिनी म्हजो मोग तुजे थंय परगट करता, प्रकाश भिये नाका. म्हजो मोग तुजे थंय जिरयता, तुज्या पिड्यान जिरयता. आसा तुझी हांव तुज्या संगत आसा सदा, काळजान पिड्यार कोण आसा. उक्तें कर तुजें काळीज, उक्तें कर तुजें मन, तुजी जिणी संपदाना सोम्या मुखार दवर, उक्तें कर दवर. गजाली ती जिणी जावं दी. ह्या जिवनांत जावंक बरो कथा आसा, ह्या जिवनांत जावंक बरो म्हाका ते पातकांचे चारो आसा. थोडे पडी त्या जिवनांत आनीक काळपण बरोन आसा, खोटेपण आसा दी. त्या जिवनांत बरेंपण आसा, त्या जिवान संतोश आसा, नितळ निर्मळ आसा दी. सोम्याक दी आनी तो पळयता. कष्टांत आसताना, पिडेन वळवळताना, दिला सांगात हांवें तुका. तुवें म्हाका सांडल्यारी, वाडसूक कोण गेल्यारी, मोगान वेगूंक हांव तयार आसा. बाळा भिये नाका, सोम्याचे उतार आसा तुजी ताणें दिल्ली ती बसवणी आश्वासन तुका हाणें म्हाका. बाळा वय पळय आपयता तुका. नाका, तुज्या जिवनांत सगळें बरेंपण देव तो आपयता. जिणी तुज्या त्या सोम्या थंय तुजे सगळे कश्ट उसार, तुजे बनपास सांग बरो. तुका नानंतरची पिडा आसा, नानंतरच्या पिडेंत वळवळटाय, कितें करचें म्हण कळना, खंत काण बसनाका. सोमी तुजे थंय उल्हासान संतोष भोगच्या काडला. तो संतोष तुजे थंय भरता आसतना तुजी पिडा नापयन जाताली. तोच सोमी हर एक बरें करचो, तुका तेच बसवणी दिवंक आयला. हांव आसतना बाळा भिये नाका. कष्टांनी नश्टांनी एकसूर रडताना, पुसून काडल्यांत तुजी दुखां. मोगाच्याने खेळल्यारी, पयस तुका केल्यारी, गोपान घेवंक हांव रागोड आसा. आवयन आपल्या दुदाच्या बाळशाक सांडल्यारी, आवयन आपल्या दुदाच्या बाळशाक सांडल्यारी, सणसणा हांव तुका मोच्या बाळा. बाळा भिये नाका.
नाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रडो नाका आपोय म्हाका जिणेये तुझ्या चिनियेंतो कष्टांत आसतना पिडेंत वळवळताना पीडा कष्ट दिला सांगत ताका दिवन सोडो. हांवें तुझा नश्ट तुझ्या मोतीन जावचें जें चिन्ह सांगल्यारी वाड सुकोन गेल्या सगळें ताका दिवन सोड. मोगान वेगूंक हांव तयार आसा ताजे हात उस्तार करून उत्सव तयार आसा. नाका आसा तुझे संगी सदा बाळा रडो नाका आपोय म्हाका जिणेये तुझ्या सगळे आमी उबी रावया मोगाच्या समी ह्या वेळार कल्वरी कश्टतना सर्गात ताची दिश्ट आमच्या मदें घाल्ली त्या कुर्सार्थ सयत ताणें हर एका भुरग्याचें बरेंपण आसचें आसतना आज तुका जायतें बरेंपण दिवंक तो आयला तुजो हांव मोग केला म्हणटा तो तुजेर म्हजी दया दाखयल्या जेजू तुजो orti daya आमच्या दाखय जो मोग तुवें आमकां दिलाय वर्तना आमची सगळी पिडा कोण करच्या खातीर ह्या वेळा आमी मागता सगळे आमचे दोळे बंद करुया तुजे हात काण तुज्या काळजा वयर दवर आनी माग कितें तुका जाय कसली पिडा खंयची पिडा आसल्याचेरच्या आमलेका उनून रगत त्या पिडेच्या हर एका खणांत हर एका शिरांनी तो रग येतालो कितले जाणांची पिडा कालच लागलो म्हणा लागलो सगळी उजवी कोसो वयर सकल पांया म्हणसर बारीक दुकान आसली आराधन मागले उपरांत सगळी ती उणी जाल्या 95% ती गेल्या फादर म्हणा लागलो आनी एकली म्हणा लागली फादर हाताची सगळे शिरो ते कोके घातले बरी जाताले त्या शिरो वयर मागले उपरांत म्हाका निराळतारा म्हजे बोटां सोडूंक जातात म्हजो हात गोण जाला आनी एकली म्हणा लागली फादर म्हज्या भुरग्याक जायते विधवळे आसले शिकोंक नाका आसलें त्या भुरग्याच्या तकलेर हात दवर मागले उपरांत त्या भुरग्याक जायती बरी भलायकी मेळ्ळ्या भुरग्याचे सक्कड गिराराय उणी जाल्या पक्रीपणां उणी जाल्या आतां आज बरें शिकता म्हज्या भावान बेडेन कितलेशी पिडा कितें सक्कडे आसा आंतरीक जावन दी कुडीची जावन दी खंयची पिडा ती सगळी समी जाणा ह्या वेळार तो म्हणटा दया दाखयता तुजेर पिडेचो साय खंतीन आसाय दुखांत आसाय संतोष ना समाधान ना थडबडी चंचल जावन कितें कितें घडलां कांगाल जालाय भियेनाका हांव आसा माग त्या जेजू कडेन तो दिता दिनाचा रावना कित्याक आमच्या खातीर संपन्न दरान मोग करून लागीं आयिल्लो जेजू आमी कितले मनशां रुपी अचकत जाल्यार तो आमकां सणसोडीन आमकां बळिश्ट करता तर ह्या वेळा तुज्या पिडेंत तकलेंतन तळयो बरी आसली हर एक पिडा सांग बरें तकली दूख तकली गोड पाठीचे कणो दूख पाठीच्या कण्यांत उबें रावंक जायना गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम अल्सर प्रॉब्लेम लिवर प्रॉब्लेम किडनी प्रॉब्लेम किडनी सोरोसीस किडनी वीक जाल्या क्रिएटिनाइन सोडला बेन्नी म्हळ्याची क्रिएटिनाइन उणें जावच्या खातीर ह्या वेळा आमी मागया अपूर्वा रोनाल्ड फ्रँक विमाला ह्या भुरग्यांक जायती बरी भलायकी जाय मोनिका तिजो रिपोर्ट बरे तरें येवच्या रुबी हिका जायते कुडींत अचकत काय आसा जायतो तिजो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर मागोन आसा मागता आनी म्हणटा म्हाका बरी भलायकी जाय फिलोमिना प्रेसिल्ला रॉबर्ट तुमकां बरी भलायकी दिवच्याक तो आयला समी म्हणटा फ्रांसीस रोसारियो रोसलिन हांकां आसली ती कॅन्सर पिडाक गूण जावच्या खातीर तो मागता डॉनी हाची पिडाक गूण जावच्या खातीर
शालेट हाच्या कुटुंबान समाधान येवचे खातीर वापर बायतारान तो म्हाका आशेता ह्या वेळा मागया आमी त्याच प्रमाणे मिलियाना हाची सगळी कूड आपर बायतारान पिड्यांत आसली पिड्या थंय पयस करच्या खातीर नश्ट वळवळे बगच्या 5 जाणां खातीर आमी ह्या वेळा मागता जायते लोन आसा ते सगळें संपोवन तरान खाण बरें करून दी प्रमिळा प्रतिमा हांचे लग्नाची विध बऱ्या तरान सम्यान मुखार समोरच्या ह्या संभाळच्याक या जे कितें ताका दुसरो उपाय दाखोवंक आसा त्या प्रमाणे मुखार समोरच्याक सोमीन ताका आदार दिवं दी मागया आमी ह्या वेळा तुमचे दोनी हात काण तुमच्या तकलेवर दवरात मागात दोळे बंद करात ह्या वेळा आमी गीत गायता आसतना सोमी आमकां बऱ्या तरान आशिर्वाद दिता ताच्या वर्त्या मोगान तकले तळयो बऱ्यान तुज्या आसल्या हर एका शिरांनी सोमेच्या आमली रगत देवांक तो आपयता सोमेच्या आमली रगत ह्याच वेळा तो तुज्या देवयतालो हर एक खंयची ती घडी आमकां कळीत ना सोम्याक कळीत आसा तकलेर आमचे हात दवरून मागया वोंटा उक्ती करात कितें जाय सोम्या तुज्या आमली रगतांत म्हाका धुवन काड सोम्या तुज्या आमली रगत म्हजे थंय शिंपडय सोम्या तुज्या म्हज्या आमली रगत म्हजे तकलेतून तळये बऱ्यान आसल्या हर एका शिरांनी देवय सोम्या म्हाका गुण कर म्हाका नितळ कर म्हाका निर्मळ कर तुज्या बिडार म्हज्या खाणसांत रस गुण कर जेसू सोमी तुका गुण करूंक आशेता ताच्या आमली रगत तुज्या थंय तो शिंपडयता जेसू गुण कर जेसू गुण कर जेसू सांग ताका जेजो तुज्या आमली रगत भुरग्यां थंय देवय सोम्या जेजो त्या कुर्सातून आयिल्ले रगत थेंब रगत देवनी कितलेशे जाणांचे पिडा सांग बरं पॅरालिसीस सांग बरं त्या पायाचे गांठीचे दुख हाताच्या गांठीचे दुख सांग बरं मानसिक असमतोलन कानाचे दुख स्किन डिजीज वर्टिगो मायग्रेन स्पॉन्डिलायटिस सिरोसिस नो दुर्बलते नॉर वीकनेस त्याचप्रमाणे फायब्रॉइड सिस्ट व्हेरिकोस वेन्स थायरॉइड सगळी पिडा ह्या वेळा कोण जावंक माग मागी सारे गोड सगळे जीवित बरे जावच्या माग समय लागे माग समय दिता पवित्र उतराण तुझ्या गुण कर जेसू हालेलुया दोन्ही हात वैर करून हालेलुया सगळ्याच्या वरच्या संतोषात मागता आसात दोन्ही हात वैर करून हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. वडा ताळ्या वडा सकते तुझ्या काळजीच्या गुणा येतात तुझ्या काळजीच्या गुणा येतात जेजू गुण कर जेजू आपण जेजू help them Lord at this very moment heal them Lord heal them let your blessing come upon them let your healing rain come down at this very moment जेजू सगळ्या भुरग्यांक आपण जेजू भुरग्यांक आपण जेजू आपण गुण कर जेजू गुण कर तुझ्या आमली रक्तांत धुवन काड संपूर्ण नितळ जाऊ दे ह्या भुरग्याची खूट नितळ जाऊ दे हालेलुया जेजू तुझे आमली रक्ताची शिवर जाता तुझे नजर तुझे घाल सगळे तुझ्या कुडीत तुझे संचालन जाऊ दे सम्या तुझ्या आमली रक्ताचे संचालन जाऊन ताका नितळ निर्मळ करो सगळे पिडा गुण कर सगळे विधोळी पैसरे सगळे समस्यांक जाय जालो पर्याय दी हालेलुया 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 सगळे आमी दिंबेर पडया सोमेचे आशीर्वाद घेवंक आयती जावया सोमेचे आशीर्वाद तितले खंयचेय आमकां ना सोमी ह्या वेळा जायत्या जाणांक गुण करचे खातीर आपले आशीर्वाद दिवंक तुझ्या काळजांत संतोष तुझ्या काळजांत धादोसकाय तुझ्या काळजांत तस उल्हास तस उर्बा दिवच्याक सोमी तुका आशीर्वादीत करता Voda Sacramento
sestagnama koruya forvidatya rupa bodha no purity atanya sarvanitya paskatvisya bhavatachi multivyam sasema tasis buddha ulasani stutisa putvi mahima sasna sasna ekastalya hasita Dukhai dogai jaspirita samasami navata. Amen. हे देवा विचेत सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टमान उगडास तू आमकां सडला आहे सड आणि सड करून तुवें दिल्लें बरेंपण आमी घेता आसतना आमकां आशिर्वादीत कर तुझे येणे आमच्या कळसांत जावन दी आमची कळसां मनांनी तळ करून सदां तुजे संगता रावचें भाग आमकां पाव कर जो जियेत आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना. Amen. Buktin urben tu kana vartau sumia dinvashi kalsa uppkar manta jine tamcha tuja vichit dena somya kite pate amite mokan tuja somya amka tube poslanรักลายเดยตุชากัลสันโมนันอามคาตุเวเอกูไตลาเงือปานคริสตาจิสุชาบักตินูร์เบนตุกานาวัตตาสุมิยาดินวาชิกัลสันอุปการมันตาCine tamcha tuja vichitenya somya kite pati amiti Moga vinyan amitu chistuti kata Povedisa aicha Motur kitan tuka ami aswakanta Mokal somya amcha Buktin urben tu kana vartau somya Dinvashi kalsa uppkar manta Chine tamcha tuja vichitena somya kite pati amite Buktin urben tu kana vartau somya dinvashi kalsa uppkar manta jine tamcha tuja vichitenya somya kite pate amite मग क्षमा बेने बापर वैसो स्वागत तुमगे आम्ही सच्चा बलिदानाक समय जेव्हा ते आसर पण आमच्या संगत असताना आम्ही संतोषान उल्हासान माय मोगान मिसळच्या बलिदान पवित्र रचनावी आता आरंभ करूया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोमी आमच्या मोगार पडला आणि तो मोग सदांच तो आमच्या थंय व्यक्त करता आणि त्या मोगाचें परिवर्तन आणि रूपांतर आमच्या मारिपा जावच्याक हर एक घडी आमी ताच्या लागीं वता आसतना तो आमकां मोगान वेंगता. हेंच आमी पळयत आसतना हर एका घडये वांजलांत सोम्या लागीं मागल्यांक ताणें ना म्हणो ना, कळमीत नासतना मागा म्हणटा संपावल आणि त्याच उतर प्रकार कळमीत नासतना त्याच नीती करता लागीं विसरले त्या विधवेन ताणें ताका दिल्लें जावन आसा. आमच्या जिवनांत जें कितें आमी कश्ट जावं, पिडेंत आसाव, दुखांत आसाव, नंतर विधवळे आमी बघून आसा, तर सोम्याचे मेतेरपण आनी आजारपण तें संपूर्ण तरान निवरोंक शकतलें. आमकां जाय जाल्यार बरेंपण तो दिवंक शकता. कित्याक सोम्या सांगता आमी आसतना, सोमी आमच्या मदगात आसतना कितेंच आमकां उणें ना. तर आमी सोम्याक आमच्या काळजांत बिडार करूंक आमचे काळजां मनां नितळ करुया. आमचे मनां काळजां माय मोगान भरता आसतना एकामेका थंय आमी सेवा साखरेचे मनोभाव दाखयता आसतना आमी सोम्याक लागीं सरता. सोम्यान दाखयल्ली दाळेचे मोळचे दिश्ट एकामेका वयर घालया. एकामेकाक आमी अपराध मानूंक न्हय, एकामेकाक अवमान करूंक न्हय, अपमान करूंक न्हय. सोम्याच्या बिरमतीचे काकूचे दोळे हेरां थंय आमी दाखोवच्याक सोम्यान आमकां आपयलां. तेंच बरेंपण आमी घेवया आनी क्रिस्त सांगता एक जावन जियोंक आमची काळजां मनां नितळ करून सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्वपदरा देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायट आदरून आणि बरें सणून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच संवकार मरी सगळ्यांक दिता आनी बगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सरस्पर्धा लागीं विनंतिकात म्हण प्रार्थना मागता. सर्पदता देव आमची काकूत करूं, आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. समोळाच्या निर्धाळाच्या कणवळाच्या बापा, आमी तुजे भुरगे तुज्या मुखार सरपडोन तुका लागीं सरोंक ओपता. आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण हाडूंक तूं पेसाडता आसतना खरो मोग आनी दाळ आनी मोवळां आमचे थंय उपसय. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे पवित्र आत्म्याचे एकपणान येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो. ताजें उतर सुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपल्या उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सरेस्पराच्या उतरान ताणें मळब दांपलें आनी 3 फावटी उजय सकला हाडयलो. एलिया, तुज्या अजापांनी तूं कितलो मैमेवंत. आपूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्यान बाडाय करूंक जायत. उज्याच्या बोवरान आनी उज्याच्या गड्यांनी ओडलेल्या गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो.
देवाचो क्रोध जळच्या आदींच शांत करूंक, बापायची काळजां आपल्या भुरग्या वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हणून बरयलेलें आसा. जाणी तुका पळयला आनी जी मोगान मेल्यान ती सुभागी, कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. देवा दळभरांच्या आमकां पाटी हा, तुज्या मुखामोळाच्या परसळा आमकां सडवण लाभतले. देवा दळभरांच्या आमकां पाटी हा, तुज्या मुखामोळाच्या परसळा आमकां सडवण लाभतले. देवा इस्रायलाच्या गोळ्या आयक आमकां, केरुबांच्या मोदकांत सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशिसा तुजी पदवी तूं उठय. आमचे कुमकेक येवन आमकां सयतला पळय. देवा दळभरांच्या आमकां पाटी हा, तुज्या मुखामोळाच्या परसळा आमकां सडवण लाभतले. दळभराच्या देवा आमचेशी पाटी ये, सर्गींतावन पाटी पोरतो आमकां पळय. हे तुजे दाखवाले विशया उगडास कर. देवा दळभरांच्या आमकां पाटी हा, तुज्या मुखामोळाच्या परसळा आमकां सडवण लाभतली. तुज्या उजव्या हातां लायलेले दाखवाली आपणा खातीर ल्हानवड केल्ल्या तुज्या पुता. तुज्याच हातांनी बाळगून सांबाळ, तेदवा आमी तुजे सरशिलें पयस सरण वेचिना. आमकां नव्या जिवान भर, तेदवा तुजी कीर्त आमी गायतेल्या. देवा दळभरांच्या आमकां पाटी हा, तुज्या मुखामोळाच्या परसळा आमकां सडवण लाभतली. उबी रावया आनी मिस्स उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. सोम्या केक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा आणि सगळे मनशाकुल देवाचें तारण देखतले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो.
तुमच्या सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या दोंगरा वयले ते देंवोन येतना सिसांनी जेजूको सवाल केलें तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात कित्याक जेजून तांकां जाप दिली वय एलिया निजायक येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा हें सोमा पूण हांव तुमकां सांगतां एलिया येदोळूच येवन जाला पूण लोक ताका वळखूंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयलां तशेंच मनशा पुताकी तांचे तावन सोसूंक मेळटलें तो असो उलयलो स्नान दातार जुवां विशांत म्हणून तवळ सिसांक समजलें देवाचें उतर हे वकाणी तुका क्रिस्ता मुंडो आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर आसारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरे पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता तुजी उतरां आयकून उर्बेस्त आमकां कर तुजी खुशी पाळू करपेन आमकां भर पेल्या सेवेंची उधार आमकां कर मोरयेचे आदर्श घेवन दैरान आमकां भर मुंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर आसारतान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर म्हज्या मगेच्या भाव भयणीरो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प जाता देवा बापा मानता तसलें जामणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आगावा सर्वेस्पोर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापा बलिदानावर आमी भेटोवची काणीक तूं ओपोवन घे आम्हा सर्वांक जाय जाल्यार बरेंपण दिता आसतना एक नितळ निर्मळ काणीक आमी जावंक निर्मी आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वयशे आमी करूंक पावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सतय आमी तुका देन वासोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो जानान सवतरेन मनशा कुळाचें रचण करता आसतना ताचे वर्तो तुवें मोग बगलोय आनी त्या मोगा पासो तुवें एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडलोय ताच्या कश्टा म्हण आनी पुना जीवनपणावरी नव्या जिविताची वाट आमकां उक्ते केली त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचो सदाळबाळ निरंतर गायता तुजे मुखार पोवीत 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 बारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गाणी संसार भरला तुज्या वैभवा ओ सखे दुखाचे ओ सखे दुखाचे ओ सखे दुखा जय 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 ओ सखे दुखाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे
जय 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 ओम सखी तुकाच बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या अपवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रात्म्या दडोनी तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्या सुकुशेने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे बसत समर्पणची तेच परिचोण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करारचें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात हो बावर्त सख्यो सोम्याची सु आमी हो उंडो काताव आनी हे कालसिंतले पियेता तितले बावटी तूं वैभावान येस आमी तुझे मरण करता बापाचे माणस आणि पुन्हा जेवणपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि वच्ची विताचो उंड आणि सोडोची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवं आणि तुझी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आणि जेजूची कुडान रगत सेवतला आमी समेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मुरये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याचे जो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन सुम्यान केलेले ते प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे नाम आमकां येवं तुझे कशी सर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवादाय करून जिवितांत सहज आमकां दी सर्गीचे बागड आमच्या सोडोनदार जेजू क्रिस्त जेणे बरोशान नत्रक आमकां तुज्या उदार काकुळी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुझी सस्नाच्या सस्ना सोम्यांचे जो क्रिस्ता तुझ्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या पावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ
तुझी हाताने राजवड चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. आमेन. समेची शांती समाधान आणि माया मोग सदांच तुमचे सवे असो. तुमच्या इसवे असो. मोग असो आणि एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमका शांती दी. मोगच्या बा भयणीनो पळय आमचो स्वामी सदांच आमचे संगत आसो. आमकां राखसो आणि आमकां पसो. हाचे संगत आमी आसतना कांयच भिवची गरज ना. सगळें तो बर्तिकन दिता. हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सुम्या म्हजे भितर म्हाका पावना पण तुज्या जेवण उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसुये तूं म्हजे थंय सदा राव तूं म्हजे थंय. दैवीक कुरपेण भर तूं म्हाका. वास्तूचें कितें स्वाधीन भोगतें बो आमोली. अत्मे गटाय सदां दिवचें. अत्रेकदां सोम्या हांव सेवच्याक तुका. वासार कण सदां पोसताय म्हाका. दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या. तूं साय म्हाका. अत्रेकदां सोम्या हांव सेवच्याक तुका. वासार कण सदां पोसताय म्हाका. दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या. तूं साय म्हाका. सोम्या तूं ताकाची वाट आनी हांव तुजो पांठो. चिटकोन राव शिकय म्हाका. सो तुजी थंय जियेता ताचे थंय तूं जियेता. सोबाम पोळ सदां दिवसता. अत्रेकदां सोम्या हांव सेवच्याक तुका. वासार कण सदां पोसताय म्हाका. दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या. तूं साय म्हाका. अत्रेकदां सोम्या हांव सेवच्याक तुका. वासार कण सदां पोसताय म्हाका. दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या. तूं साय म्हाका. स्वामी म्हणटा जो कोण म्हज्या मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सह रावता आनी हांव ताचे सह रावता. तो सश्ट हांव म्हज्या संगताची येतलो. प्रार्थया. सर्पददार आनी मोळाच्या बापा तुज्या आवडत्या आत्मे कणान तुवें आमकां पसलाय. चड आनी चड मापान उरपेवन जावं करो संतोश भोगो समाजाची जिणे जिवन भावार्थाची घटाय आमच्या थंय रंबय. सदां सुखा करे सक्सीज आमकां निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवे दाते बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. खऱ्या भक्तीनच सम्याक वर्तो अवकाश आनी बिडार आमच्या काळजान करून दिवं.
वचोन येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची उडुका. आणि आमच्या पाद्रा पातावनो तुमची मानाची वात तुम्ही घेवची. विल्किन्सन विवियन मिनेझस मूड बेळ्ळे. ज्योती फर्नांडीस नेजार नावनका उडपी. मनीषा आणि राजेश पिंटो ऑस्ट्रेलिया. फ्रँकलिन मिनेझस कलमाडी. तुमचेर आणि तुमच्या कुटुंबाचेर मरियमाचे आशिर्वाद हांव मागतां. देखन दिमी घालया. वेलंकणी साहेबणीच्या नव्यान आमी करया. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. ये बो नितळी अंकारे बो भगवंत त्रिंदादीन जेजूचे बो निर्मळ जावं. ससांतान तुका विसरून काडली. देव पुतान गर्भी समोरच्या वेळी तुका बगुल्या अधिक वर्षा आनंद उडास करूं तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तो आनंद परतून तुका दिवंक वा तो आनीक चड वाडोवंक हांव भोव चड रडतां. ए दुखेस्त तुजे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंद भक्तीन उडास करतल्या. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका वाटय. तुज्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवण्याचेर बरोबर वचून आनी तुज्या पळवळ ससायेच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे बसत विनंती कर. देवाचे भगवान खुशी वयस जाल्यार हांवें मागे उपकार म्हाका मेळचे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळचे कर म्हूण ह्या नव्यान हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवाय ह्या परी आसात. बरें काम बरोवपाक मेळोंक आसचे पयशे वेगळी पाटी मेळोंक USA ग्रीन कार्ड मेळोंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक दादल्यान वायट इश्टाघात सोडूंक बरी भलायकी मोतीक समाधान मेळोवंक गॅस्ट्रीक एलर्जी तकली गुवळ गूण जावंक इस्रायलांत आसच्या पुताचो पासपोर्ट हाती मेळोवंक ताणें पाटी घरा बऱ्यान पावोवंक रीण पारीक जावंक परगांवांत पयन बरें जावंक बरी सैरीक मेळोवंक पासपोर्ट अडकळ नासतना रिन्यू जावंक काजारी जिवितांतलो मनस्ताप पयस वचोंक लिव्हराची पिडा गूण जावंक पांयान जाल्लो गुळो ऑपरेशन नासतना गूण जावंक हर्निया ऑपरेशन नासतना गूण जावंक पाट दूख गूण जावंक घुमटी दूख गूण जावंक पांयांची ताळतां दूख गूण जावंक घरचें काम वेगळीं पोंताक पावोवंक भुरग्यांनी बरे गूण शगुणांनी वाडोवंक बावळो दूख गूण जावंक राग द्वेश पयस वचोंक बिझनेस बरें जावंक हृदयांतली दूख गूण जावंक रातीं बरी न्हीद पडोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक शेळ ताप कोंकली गूण जावंक चिंतिल्लीं कामां पोंताक पावोवंक कुटुंबाच्या सद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्या मारिपात तुज्या मध्यस्थिकेतें म्हाका शेवटची पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीन आसतना
ताणे तुझ्या कथावीण काळजान पेटयला स्वयंभावरता मोगान आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुजे लागीं परतून मागता हे म्हजे मागणे घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयता. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवती मरिये देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवती मरिये देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरी कुरप्यान भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवती मरिये देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. ये देवाचे माये घे म्हजे प्रणाम. गाब्रिएल बडव्यान पयले बोटे वर्ता मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गेच्या आनंदाच्या पुरोवान सबार पडजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी वरता आनी संवसाराचे अंत पर्यंत हे पडजळान वाडून दीत म्हूण अत्रेकता. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्ल्या वर्त्या आनंद खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागता. तुज्या पदवेदार मध्यस्तिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. तुज्या मना पर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरी कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव खालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागता. आयज म्हूण म्हजी कालची मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचें उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदर ताणे सर्गाणी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे थंय पावथी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्यांक सवकासाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दायेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोवणदारा तुजी मीठ मेद नातलेल्या दयाळाये लगे आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखोवंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. नित्य सहायमाते प्रभु क्रिस्तरनल में यथाते ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ प्रभु क्रिस्त मरणमय बाते निन मಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಕಾಣ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಕಂಡೆ ನೀನು ಮಗನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯ ಕಣಮಣಿ ನೀನು ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದ ಯೇಸು ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೇಯಧಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ನುಡಿದರು ಯೇಸು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಾದೆ ಮಾತೆ ನೀನು ನಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನೊಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೇಯಧಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೇಯಧಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಮುಖಾರ್ಪುತಸುವೆ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮೋರಿ आशीर्वादी आमका जिसूच्या पोविकाळसा आमा सर्वांदी तुझे आशीर्वाद भलायकीचे माये अमाबस्सत विनाधिकर दर्या शुक्रा अमाबस्सत विनाधिकर तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो अमाबस्सत विनाधिकरा भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.